Okay, go ahead, Kathy. सगळ्यांक देव बरी सांज जाऊ देता. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भोव सर्गींचे बाप्पा, मोगळा येसू आणि पवित्र आत्म्या, तूं कितलो मोगाळ, दयाळ आणि आमचो आदार. दर दिसा दर घडीक तूं आमकां राखताय आणि आमकां सांगात दिताय. त्या पासत तुका बाप्पा अर्गां आनी दिनवास दिता. बाप्पा आनीक एक नवो दीस आमकां उदेवन दिलो आनी ह्या सांजेच्या वेळार हे जमातीक हाजीर जावंक आमकां आयती केली. जेजू, तुज्या उतराची म्हाका ताण लागल्या त्या खातीर हांव हो वेळ तुज्या सांगाताक सारूंक हांगा एकटवल्या. बाप्पा, आयज आमची भयण सेनोरा देवाच्या उतराची खोल समजणी दिवंक वावुरतली. तर पवित्र आत्म्याच्या आदारान सगळी शिकवण फळादीक जावंक मागता आनी आमी एक एक भाव भयणांनी तिची शिकवणीक ध्यान मन लावून आयकूंक आनी आपल्या जिवितांत देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक आनी दुसऱ्या भाव भयणांच्या जिवितांत उजवाड हाडूंक वावुल्यात पुरो म्हूण बाप्पा तुजो आदार आमकां मागता. हे हांव मागणें कोत्ता ते जेजू क्रिस्ताचे नांवे. आमेन. Amen. Amen. Praise God. Amen. Praise Jesus. Thank you, Kathy. बरें केलें मागणें. Beautiful. Very nice. Praise God. Okay, so कोणाय टेस्टिमनी आहाय? लावी हात जोईता. Okay, go Alifa. सिस्टर आवले हे कोता. Okay, बाबा, okay. Okay. रा Alifa. काय ना Okay, so माझी ते कोणती? मागी Okay. हांव कोता. ना माझी व्हडली ना सिस्टर. हांव फकत देवाक आर्गां दिता. म्हाका बरे भाशेन UK हाडले. सगळे म्हजे बरे भाशेन जाले आनी हांव म्हज्या घोवाशीन आनी म्हज्या चेडवाशीन पावले म्हणून हांव देवाक आर्गां दिता. सगळे म्हजे बरे भाशेन जाले. सगळे एअरपोर्टार जावं सगळे डिले जाले तरी म्हाका स्ट्रेंथ दिले देवान. डिले जावन ते फ्लायट आमकां बरे भाशेन रावंक सगळ्यांक आमकां राखोन हिंगा हाडले म्हणून हांव देवाक आर्गां दिता. इतलीच म्हजी टेस्टिमनी सिस्टर. इतलेंच देवाक आर्गां दिवं. आर्गां दोनिया देवाक. So thank you Jesus for everything. So beautiful, isn't it? तुका Yes. तुवें ताचे फोकस दवर जाल्यार तुगे विश्वास आनी सगळें ताका दिल जाल्यार तो तुका केदे व्हडलें डिस्टन्स जावं तो सिस्टर काल धरून वता तुका. वय सिस्टर तू जाणा हांव काल केन्ना मंडे 11:30 हांव घरासान भायर सरलें गोंयासान आनी आमची 4 o'clock आहली फ्लायट आहली 4 o'clock मॉर्निंग. सो आनी मागीर मॉर्निंग म्हणटा आमकां 4 सांगलें एअर इंडिया येयना बेंगलोर देंवली म्हणून. कित्याक आतां वेदरूय हें हा न्हू. वय सगळें तर 4 आमकां सांगलें की हें जालें म्हणून. पूण आमी मातशें हें जालें हांवूय जालें इवन देवाच्या उतरानूय आसून तरी हांव मातशें वीक कहें जालें. कित्याक हें कोत्ता एवरी 2 days एअर इंडिया हांव हेत कोत्ता. पूण एके वाटेन हांवें देवाक म्हणलें जेजू हांव तुका आर्गां दिता. कित्याक तूं जाणा कित्याक हे डिले जाला म्हणून. केन्नाय कितेंय आसता वाटेक ते पासत देव आमकां पळय बरे भाशेन आमकां राखोन दवरता. आमकां बरे भाशेन राखोन दवरता सांबाळून हें डिले करून आनी कितें आडकोळी घालून आमकां राखता आमकां सांबाळता. कितेंय जावंक शकता जेजू. तर तुका हांव कांय न्हू देवाक हांव त्या वक्तार आर्गां दिली. सो आमकां तेणें आख्खो दीस दुसरे दीस मिन्स मॉर्निंग वचपाचें ते इवनिंग 5:30 गेलें. पूण टायर्ड जायनासतना देवान इतले बळ दिवन बरे पासियेंसान म्हाका दवरलेल्याक हांव देवाक आर्गां दिता. कितले शांतीकायेन हांव आहलें कितलें खुशालकायेन हांव आहलें. आनीक 10 hours आमी पळय थिंगा 12-14 hours बसून वयल्यान फ्लायट 10 hours हें करून तरी टायर्ड जायनासतना म्हाका बरे भाशेन देवान हाडलें. कितलो जेजूस कितलो मोग आमचो कोत्ता तो पळय. कितलो मोग कोत्ता आमचो. फकत आमी तोंडान उचारूंक जाय जेजू आमकां शक्ती आनी बळ दिता म्हणून. कितलो घोटायेन आमकां बोत्ता देव.
आनी तरी तर हांवें ते ग्रांबल बी केलोलें जाल्यार थोडी बाबडी कितली म्हणटाली, कितली टायर्ड जाल्यान बाबडी बोंगो तेंची. Oh, देवा it is आमी शिकल्या देवाचें उतर, आमी जाणा आतां त्या वेपनान आमी त्या सैतानाशीन कोहें झगडोंक जाय पळय तें, कोहें तें उतर घेवन आमी वाव आय कॅन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्रायस्ट, यू आर स्ट्रेंथनिंग मी, योर फेवर इज अपॉन मी, योर ग्लोरी शायनिंग ऑन मी. इतलें म्हटल्यार पुरो कितलें देवाक बरें दिसता, yeah, कितलो praise खुशाल God. जाता आसतलो तो, आनी Awesome. कितलो आमकां बळ आनी घोटाय दिता तो त्या वखदार. नाल्यार आमच्यान इतल्यान 15 hours अहें बसोंक जाता ना जायना. आनी ना, समज तूं जायना. तर उतरां नाहलोले देवागे उतराची तू ओडोक नाहलोली जाल्यार तू कितें हय. जातालोले आवय आबाला जातालोले सगलो आबालार जातले आहले तकली आनी बेजार जातालोली. एर इंडिया गाई सोंवतली आहली आनी कितें कितें म्हणटली Yes. आहली, नाका जालोली म्हणटले आहले. हेंचे सोदां तें करून तेंका कोहली हें कोत्तली आहले. तीच मागीर पातकां आमकां पोत्तून येता सिस्टर. आमी एर इंडिया गाई सोंवता मागीर पोत्तून आमकां येता. मागीर आनीक कितें खंय रावता. काय बरें की तू पीसफुल न्ही कितलें एस्कोलाक बरें. काय हय, ना तू हय. सारको तागे टायमार रावता मगे टायम न्ही तागे टायम येवन दी. आनीक न्हू सिस्टर आनीक कितें सांगो मातशें व्हडलें जाता जाल्यार. या नो वरीज सांग. सिस्टर तू जाणा पळय म्हाका कितलो जेजूची कितली अपुरबाय दिसता म्हाका जेजूची. कितलो मोगाळ तो, कितलो मोग तो आमचो कोत्ता. ओ माय गॉड पळय जनवरांचो पासून तो मोग कोत्ता सिस्टर. तू जाणा म्हाजी कॅट आहा, म्हजें कॅट हांवें तेका इतले अपुरबायेन वाडयलां जाणा गोंयां आनी इतल्या अपुरबायेन सारकें म्हजो बाबा कहो सारको असो. आनी हांव न्हू सिस्टर आतां म्हाजी विजा जाली आनी हांव म्हाजे चेडवाशीन येतोलें अहें म्हणोन म्हाका न्हू तेका गोड धरून हांव सदां रोडटालें. आनी रोडटाना हांव कितें म्हणटालें जेजूक जाणा जेजू हेंकां तुवें रोचल्या आनी हांव तेजो कितलो मोग कोत्ता आतां तेकाय सोडून वचोंक म्हाका दूख भोगता. आनी म्हजें हिंगा चेडूं हा म्हाका तेजेशूनय वसोंक जाय, तेंय म्हाका जाय आनी हेकाय सोडून म्हाका वसोंक दूख भोगता जेजू. पूण तूं कितलो मोग कोत्ता हेका तुवें क्रिएट केला सो तूं सांबाळतलो, तूं ताका वाट दाखयतलो अहें हांव जेजूशीन उलयतालें. आनी हांव सदां न्हू सिस्टर अहें म्हणटालें त्या माजराशीन उलयतालें यू नो स्नुपी जीजस लव्स यू, ही क्रिएट यू, ही विल मेक युअर प्रोविजन एंड यू नो स्नुपी आय लव यू अहें हांव सदां तेका म्हणो यू ब्लेस्ड, यू आर एनॉयंटेड, डोंट वरी, Jesus never leave you, never forsake you. हांव अहें म्हणटालें. Don't worry, Baba. I'm also going to see my daughter, my husband. 3 years I didn't see my daughter. अहें हांव तेजेशीन उलयतालें. सो हांवें सुमित्राक कितें म्हणलें, सुमित्रा यू टेक माय कॅट आनी यू टेक केअर ऑफ हर. आनी खूब चिंतालें सिस्टर हांव हें तेंगेर रावतलें काय धांवतलें काय अहें हांव कितलें चिंतालें. सुमित्रा म्हणूंक लागलें ओके हांव पळयतां. मागीर आतां सुमित्रा म्हाका म्हणूंक लागलें तूं वयच्या आदीं तेका 4 दीस पयलें हाड. पूण तूं जाणा सिस्टर केदी व्हडली मिरेकल म्हज्या माजराक आनी व्हरोंक नाका जालें. देवान ओही वेळ केली म्हाका, ओही वेळ केली की सुमित्राचें घर आतां सारकें कोत्तात, तेचें घर रेनोवेट कोत्ता. तेणेन म्हाका फोन केलो सिस्टर आतां तूं वयता न्हू सो हांव तुमगेर रावतां. हांवें म्हणलें ओके. म्हज्या तकलेन तें येवंकूच ना. आनी 2-3 दिसांनी म्हाका होली स्पिरीट अहो सांगता तुका कित्याक व्हरोंक जाय माजराक थिंगा. हांवें सुमित्राक तुमगेर हाडला न्हू Oh my सो Praise God. Wow, praise Jesus. God. 2-3 दिसांनी म्हणटा अहो म्हाका होली स्पिरीट म्हणटा तुका कित्याक माजरां वारी जावंक जाय आनी तुका कित्याक सुमित्रागेर व्हरोंक जाय, तूं वारी जायनाका न्हू. आतां सुमित्राक हांवें तुमगेर हाडला सो 6 months ते तुमगेर रावतले, माजर तेजे मोगान पडटलें Yeah, आनी correct. मागीर सुसेगाद ताका घेवन वयतलें. How सी nice. It माय is जीजस God. न्हू हांव So इतलें awesome. हॅपी जालें. आनी पळय सुमित्राचेय तकलेन येवंक ना. हांवें Yes. मागीर फोन केलो. हांवें म्हणलें सुमित्रा तूं म्हाका आपयता न्हू हेका घेवन माजराक आनी तूं ताका शिकय, तूं ताका कोर म्हणोन. पूण म्हणलें देवान पळय तुजेय तकलेन ना. म्हाका म्हणलें होली स्पिरीट अहो सांगता की तुका कित्याक हाडूंक जाय तेंगेर काय म्हण तेचेय तकलेन येवंक ना. ते Yes. म्हणटा Oh, वाव ते न्हू सिस्टर ते म्हणटा म्हाका सुमित्रा कितें न्हू सिस्टर सी दीस yes. इज आवर मायटी गॉड. Correct. ओ माय Correct.
कितले Yes. आनी Even ते आमगेर येताले. So yeah, see, even little things to cover kutta sarko. Everything to perfection. आता होय Praise आता हांव God. हिंगासर आता ह्या सेशनाक सगळी म्हजी भाव भयण आहा. सो आता तेणेन चिंतूंक जाय त्या भाव भयणांनी की देव तर जनावरांचो इतलो मोग करून तेजें प्रोविजन कोत्ता जाल्यार मनशांक आमकां सोडटलो जे आपणाच्या रुपाची तेणेन आमकां रोचल्या, आपणाचे हेचे सगळे देवान ते आमकां दिलां तेणेन आपणाचे रुपाची रोचून. सो आमकां सोडटलो तो ना, आमी फकत तोंड उकडूंक जाय. थँक यू जीजस. सी म्हज्या माजराक तेणेन सोडूंक ना जाल्यार आमकां कहो सोडटलो. सो Wow. कितली तेणेन So कितले तेणेन म्हजे मनशां कितली तेणेन मनशां दिली म्हज्या माजराक एक सुरें ताका दवरूंक ना. all म्हजी आनी एक फ्रेंड आहा ती आता आनी न्हू सिस्टर पळय आतां एक वरोस आमचे एक धाकटुलें लॉज आहा म्हज्या घरा फाटल्यान. सो हांव केन्ना नाका आहलें कोणाक रेंटाक दवरूंक वो कितें म्हाका नाका आहलें. पूण तूं जाणा सिस्टर आतां वरोसभर हांवें कोणाक दवरूंक ना. पूण 15 दीस आहा म्हणल्यार कोण म्हाका म्हणलें चल आपूण रावता न्हू आपूण रावता. तर ती मेवली म्हाका आनी तेंगेर न्हू सिस्टर तेंगा एक भुरगें आहा पूण तें मातशें डावन सिम्पटम आहा. आवय तें कितलें तेका बरें कोत्ता तुका सांगना तें म्हाज्या माजराक. so nice. कितलें प्रोविजन केलें. Yes, Samko, and tan tuge sogle issues cover kele. Cover केले. तुका सदां because to जाणो तू आत थिंग वसून तू ओगी रावपाना म्हूण. वय हांव अपसेट जातोलें म्हणून. No, that you're going to glorify him. तू आपणागे Yes. नाव Yeah. आपणागे उतर घेन ते दुसरी गांवां गेल म्हूण तो जाणो. वय So oh my कितले God. न्हू सिस्टर. ओ माय गॉड म्हाका सारकें रोडोंक येता म्हाजे जेजूचे चिंतून मीन्स जेजू आतां हांव माजरांक सोडिना जाल्यार आमकां कहो सोडटलो. Praise God. Yes, correct. आय एम सो हॅपी. हांव फकत तेका सदां म्हणो जीजस लव्स यू, आय लव यू ऑल्सो, ही वील नेवर लीव यू, ही वील नेवर लीव यू बाबा. हांव हें तेजेशीन सदां उलोवप आहलें. Praise So you. nice. Yeah, Yes. very nice. Awesome testimony. Wonderful. This is yes. Praise God. Thank you, Scholastica. Thank you for sharing. So mighty. Yes. Praise All God. glory to Praise God. God. Dev Praise God. So, कितलो मोगाचो आमचो Right. जेजू. आमी फकत तोंडान उलोवंक जाय. Sorry, Maria. आमकां देव दाखयता हांव आपूण कितलो तुमचो मोग कोत्ता. वय ते जानवरांत न्हू ती पूण इन्सानूच आहा न्हू बट तेंकां ते जानवराच्या रुपान क्रिएट केल्या न्हू. वय आमी हे एग्जाम्पल घेवंक जाय. आमी वय हे सिस्टर. एग्जाम्पल घेवंक जाय. वी आर लर्न फ्रॉम अदर्स न्हू. आमचे टेस्टिमनी दुसऱ्यांचे आयकले म्हणजे आमचो फेथ मागीर स्ट्रॉंग जाता. वय तेका ते लागून yeah, that's why I told sister. Yes, praise God. So beautiful. Yeah. So to know everyone that our Jesus is never leaving us, never forsaking us. That Yes, is Hebrew 13:5 or correct. 5:13 something. Yeah. And the I will thing never is, leave you and never forsake you. if you had to worry, never changes. yeah, तू वारी घेऊन रावलो जाल्यार माजोर कोण पळयता आसलोलो, No. कितें Yes. जाता आसलोलें, you would have been worrying and ruining your own peace of mind. Yes. Praise God. Yes. Awesome. Praise God. Awesome. Praise God. Praise God. दिसता मुजी एक हा. Oy re, go. Praise God. हांव टेलरिंग कोत्ता. Okay. आमी गोंयांत गेली पूण म्हाका काम आसलें. हांवें तेंका सांगलें हांव गोंया येता पूण आमचे डिले जाले बिकॉज ऑफ द टिकेट कन्फर्म जावना. आनी देवाचो प्लॅन तो बी आसलो म्हाका गोंया रिट्रीट मेळपाक ब्रदर जॉन्सनाचो. ओके मागीर येयल्या उपरांत म्हाका सदां देव काम दिता. आय एम हॅपी वॉट एवर आय गेट नो आय एम हॅपी बिकॉज म्हाका सुबेसूय काम करूंक नाका. ओके एक दीस म्हाका 2 दीस जाले फोन येयलो कोणाचो स्टिचींग करूंक जाय आसामांतल्यान. सगळे वय हांव येता. तेन म्हाका इतलें शिवपाक दिलें सिस्टर, इतलें शिवपाक दिलें. Wow. आनी कितें जाय तें सांगलें हें जाय बाकीचें यू टेक युअर ओन टायम. आनी आमी बॅग एटलीस्ट 50 kg आसतले तेजी वेट बॅगाची.
Okay. sister, on my lap हांवें स्कूटरान दवरनासलें, but I didn't even feel that weight. एकदम फेदराची लायक फेदर 50 kg म्हाका लागोंक पोतेन्ना म्हजेर 50 kg थायजाचेर आहा म्हणून लेग्साचेर आहा म्हणून. Wow. God is so great. And my husband told me, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you. And the other day, endless Borel status is God is a giver, not a taker. Correct. So, how he has given. As I thought, that day I put, no, God is a giver. He is so much he gave us. See? Praise God. Yes, yes. And because you have that humble heart, right? And he knows how to please you, and he knows तुका मातशें खुशाल केलें जाल्यार सगळी ग्लोरी आपणा म्हूण तो जाणो. तूं ताजें नांव वयर काडटो म्हूण तो जाणो. रियल स्मॉल वेज तो आमकां कितलो प्लीज करता, कितलो हॅपी करता. So awesome. So all glory and honor to my Jesus. All glory to God. Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. Praise God. Okay, Alifa, tuge ha baba. Oh, yes, sister. Praise God. Praise Jesus. Okay, testimony. Last week, I know एक म्हाका व्हॉट्सएपाचेर न्हू जाय पार्टी अशें करून फुकट घाता आनी ती चोयताय अशें करून चोयताय आनी तांकां तितलें अशें करून खबर ना. पण म्हाका सांगिल्लें आलिफा मुगे भाव नॉर्वे बरो ना आनी अशें मातशें प्रेयर करपाक जाय आसलोली म्हणलें तांकां बरें कांय खबर ना. तेगे एक्चुली तेगे भाव बरो ना हॉस्पिटल आहलो. हांवें म्हणलें बरी जायनाका टेंशन घेयनाका म्हाका नंबर दी. आनी काल्यान तेणें म्हाका नंबर दिलो आनी तो हॉस्पिटलांत एडमीट आहा आनी ते बोटीचेर आहलो तो. मागीर तेका दिवं वयलो आनी तेका थिंग दवरलो हॉस्पिटलांत. आनी हांवें काडलें आनी बाबा म्हणलें रडो लागलो मुगे फोन आतां म्हाका अडकोताय बी मुगे घोवाचेर म्हाका तो अडकोता. हांवें म्हणलें कितें जालें कांय जालना म्हणलें तुका हांव ते जेजूचे बिलीव कोता म्हणलें स्वप्नां दिता म्हणलें वयर म्हणपाक रोटा एकाटी कितें आतां पयस आहा न्हू फॅमिली ना. आतां डॉक्टरान अमकें सांगिलां ब्रेन क्लॉट कितें जाला आनी कितें म्हूण सांगिल्लें दिसता. अशें तशें हांवें म्हणलें तूं तें कांय बिलीव कोनाका म्हणलें जेजूगे हांवें म्हणलें तुजे बोले कितें बायबल आहा म्हणलें वय आहा म्हणपा लागलो. हांवें म्हणलें ओपन कोर आनी तेका आतां उलयता बीन तो आनी रोटा एकाटी. हांवें म्हणलें रोनाका पिझ्झा म्हणलें हांव म्हणलें तुका दाखयता जेजू म्हणलें आमचे पासत म्हणलें हें तुका डॉक्टरान सांगिल्लें सगलें म्हण जेजू घेवन गेल म्हूण सांगिल्लें. तूं म्हणलें जायनाका रिपोर्टाचें वचनाका. आनी हांवें मागीर सांगिल्लें तेका 1 Peter 2:24 काड म्हणल्यार ताणें काडलें. हांवें म्हणलें कितें बरयलो आहा जेजून ऑलरेडी म्हणलें आपणागे सगले गायांनी आख्खे कुडी म्हूण जेजूगे एक प्लेस आसोना तूं जाणा म्हणलें तें म्हूण सगलें जेजून म्हूण तुका ऑलरेडी बरें केलां स्वप्नान तूं स्वप्नां दिता म्हणलें वय म्हणपा लागलो आनी रोटा सारको रोटा. मागीर न्हू तेका मागीर अशें करून तेका आतां कांय खबरूय बी ना न्हू. हांवें तेजेर प्रेयर केली भिनाक म्हणलें आनी प्रेयर केलें तेजें हांवें तेका आतां खबर ना मिन्स कितें कोन्न तें. हांवें म्हणलें तेका न्हू मार्क चॅप्टर 11 ते जेजू आंजिराच्या झाडाची ती शिकवणी ते कांय तो एक तो दोंगर तेगे आतां दुयेंसाचे ते एक शिराप घाल ते अशें प्रेयर केलें. आनी हांव प्रेयर कोत्ता थिंगा आहा जालें न्हू. हांव सिस्टर म्हणपा लागलो आपणा बरें दिसोल म्हणपा लागलो तूं अशें कोन्न हें कोन्न. हांवें जेजू आर्गां दीत राव थँक्स गिवींग दीत राव कांयच हें कोनाका भिनाका. जेजू म्हूण तूं सांगता आहा कांयच भिनाका. डॉक्टरान बी सांगिल्लें तें बिलीव कोनाका. तुगे ऑलरेडी म्हणलें रिपोर्ट ऑलरेडी नॉर्मल सगळे रिपोर्ट नॉर्मल येयले म्हूण देवा आर्ग दी म्हूण सांगिल्लें. ओके म्हणपा लागलो चोय आतां हांवें फोन न्हू तेगे दवरलो. हांवें म्हणलें कितें हें जालें जाल्यार म्हाका कॉल कर म्हूण सांगिल्लें. आनी काल्यार आनी तेणें दिसता हें केलें तें म्हूज फाटल्यान हांवें फोन पळोवन हें केलो एक आनी तेका कितें गायलो एक सिस्टर येयली नर्स येयली आनी येयली आनी अशें करून सगलें चॅक केलें मिस तेका हांवें चोयली आनी तूं ओके म्हणपा लागलो म्हणजे तुगे आतां ब्रिथींग बी बरें जाता आनी तुका हें घालपा नाका. आनी खरें म्हळ्यार तेका उलोवपा जायना आहलें. आतां ही टेस्टिमोनी न्हू हांवें लास्ट एक दिवं ना कित्याक तेगे म्हाका मिन्स तेगे भयणीन म्हाका पयलीं कॉल केल्लें आलिफा तो बरो जालो ना पूण हांवें तेजेर न्हू हांवें प्रेयर करूं ना कित्याक तेका भावाड तेगे यूज करपा. कित्याक ती म्हाका पोतू कंटिन्यू फोन कोत्ता आनी आलिफा प्रेयर कर हांवें हें करूं ना. हांव हालीं तेका वर्ड ऑफ गॉडूच घातालें वॉट्सएपाचेर. मागीर जालें न्हू मागीर कळ्ळें आनी आतां म्हाका पयर न्हू मेसेज गायल्या तेणें गायलो म्हाका सिस्टर प्रेज गॉड
आपण गेले रिपोर्ट सगळे नॉर्मल येयले आणि आपण आता हॉस्पिटलान डिस्चार्ज जाला आता आपण बोटीचे चोटा म्हणजे अशें आयकूले हांव हॅप्पी जाले हांय म्हणे आता हांयसून तेका बडे काय आता तेगे बायल आहा भुरगीं आहाय फॅमिली आहा पूण हांव न्हू हांव कितें म्हणटा जाणटू सदांची हांव कितें म्हणटालें अशें करून म्हणटा तेन्ना होली स्पिरिटाक हांव उलयतालें आनी हांव सदां म्हणटालें म्हाका यूज कर म्हणजे वर्ड ऑफ गॉड हांव मुगडे कितें दोतो तें दुसऱ्या म्हाका आतां हें करूंक जाय म्हणजे अशें करून दुसऱ्या विलींग अशें करून उतर दीन तेका जायच हॉस्पिटलां बाड्या हांवें तेका खबर ना न्हू अशें करून हांव सदां अशें करून हें जातालें म्हणजे बोले कितें अशें करून म्हाका कोण मेळ्ळाय हांव अशें करून हांव उलयतालें अशें करून आतां म्हाका खरें म्हळ्यार ती एक जाली मुगेली पयर आनी एक जाली आतां बरो जालो आय प्रेज गॉड म्हळें आनी तूं काय आतां लागलो कामा बी हांवें थँक्यू जिजस हाली आर्ग दी आनी म्हळें कांय जाता पूण सारको नॉर्मल जावन म्हणपा लागलो जाली ती टेस्टमनी सेकेंड पयर आनी एकल्या मुगे घोवागे फ्रेंडान म्हाका फोन केलो तेका खबर आहा हांव अशें करून हितू बीन आहा आलिफा म्हाका आपण टेस्ट करपा वयता मातशें आपणा पासो प्रेयर कर म्हूण हांवें म्हळें प्रेयर कर म्हाका कितें तुका म्हळें ऑलरेडी तुका देवागे तुका बायबल ना म्हणे हांव पयलीं तें हें कोत्ता तेका आहा म्हणपा लागलो हांवें म्हळें अमकें कोणी आहा तें ओपन कर आनी तें कर वैष्णव म्हणे जेजून म्हण खाली जेजून म्हण सगळें तुगे घेवन गेला तूं म्हण म्हणजे तेगे कोलेस्ट्रॉल कोण युरीक एसीड आनी सगळें ही हाय मेळटालें आनी हांवें तेका सगळें सांगिल्लें तूं कांय कोनाका आनी हांवें तेका घायलें वॉट्सॅपाचेर म्हूण मुडीत राव तूं मुडीत राव म्हूण सांगिल्लें तूं टेस्ट करून वयता तो देखून तूं जेजूचे अमृत रगत हें रगत काडटें जेजूगे रगत अशें करून म्हळें खरें म्हळ्यार तेणूच बिलीव केलें म्हाका हालीं इतलें बरें दिसता तें सतमात जाय म्हूण हालीं इतलें हांव सांगत तें मागीर न्हू तें टेस्ट कोत्तरी तेगे पयलो रिपोर्ट ही सारको बरो मेळना आसलो काल तेणें त्या भुरग्यान मुगे घोवा सांगिलां आलिफा सांग आख्खो मुगे रिपोर्ट सगळो नॉर्मल येयला तेगे ही पित्ते देखून ही कितें सोऱ्या पासून ही तेगेलें कितें हाय मेळटालें ओके ती एक टेस्टमनी मुगेली आनी काल पयर हेंचोय एक बायल न्हू वेजिटेबल घेवन येताली हांवें पयलीं एक फॅटिमा तुमकां सांगलो हांवें पयलींचेर आमगे ते एक ग्रुपाय आहा ती सडनली एक बायल आमगे वेजिटेबल घेवन येताली आनी एक्चुली हांव केन्ना फाटल्यान केन्ना वचना आहलें आनी हांव पास सोडटाना भितोर अशें आसतालें आनी हांव थांगसान आयकलें आसत न्हू आमगे बाय बी गेलें म्हणटकूच हांव हें कोता जेजू उलयता आमगे गो ते सायडीन आसता आयकलें ते सडनली हुंयच्यान बोरी पयसून ती आतां वेजिटेबला व्हड पाट घेवन होच घेवन ती येयली आनी सगळ्यांक ती जाप केली हा एक्चुली मुझ बोले पावतरी ती कितें जालें तेगे प्रेशर हाय लो कितें जाय बाय इंगे यो गो म्हणपा लागोलें हांवें म्हळें कितें जालें आनी तिका यो पयलीं यो भितर यो म्हळ्यार नेकाडी पास सोटा पाट तेगे ओश दवरलें आनी आपणाक कितें जाता म्हणपा लागोलें भिनाका कांय जालें ना म्हणटा तुका आनी हांव थांगसान खरें म्हळ्यार हांव अशें करून उलयता आसलोलें हांवें म्हळें तेचे हात दवरलो म्हणजे अशें करून हांवें केलें आनी ते कोतर म्हळ्यार सरस्वताचो आत्मो हे आंटीचेर आहा तेची कूड जेजू क्रिस्ताची कूड सोयताना ते कसले पिडे अधिकार ना अशें करून हांवें म्हळें तेचे हें केलें आनी हांवें म्हळें बस म्हळें मागीर ती बसोली खरें म्हळ्यार मुगे घोवा आसलोलो ते भितू वाळ्या न्हू ते पांय लागनाय सकल हांवें मागीर मुगे एक्चुली मुगे हा एक हें जालो मुगेलो भावार्थ आरे हे आनी कितें जालें आनी पांय अशें करून हें जायना मागीर मुगे घोवान तेगे हें केलें चॅक केलें कितें प्रेशराचें जाल्यार प्रेशर तेगे हाय जालो लो जालो तें म्हाका खबर ना म्हाका कांय कोण आतां आनी हांव मुडीता आहा थांगसान हें कोत्ता आनी तेची हांव आर्गांय दिता एका वाटेन ना थँक्यू जिजस प्रेज टू जिजस थँक्यू जिजस अशें मुडीता मुगे पार्ट हांवें करिता मागीर ते कोणा केलें आल्यानी न्हू ती हॉस्पिटल डॉक्टरान घेवूं ना आमगे फॅमिली डॉक्टरान ते घेवूं ना एक्चुली ती कोण एक बायल पाडती आतां चोय आनी काळ्यांनी मुगे घोवान काळ्यांनी कोणा फोन केलो ते काळी ते डॉक्टरान काळी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांक आयली मारगांव थिंग व्हर म्हूण आनी सगळ्यान कितें म्हण जाणटू ते स्ट्रोक मारला चोय आतां सगळ्यांनी आमगे हिंग चोय तेदोन ते म्हळें स्ट्रोक मारला आनी हांव खरें म्हळ्यार न्हू तोंड बंद करून आहा सारकें हांवें म्हळें ते कांय जालें ना तेगे सगळें कांय जालें ना इतलें म्हळ्यार जेजू हांव तुका आर्गां दिता ती कांय जालें ना ती बोलताय घोर गेली ते डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां ही न्हू घायली आनी सगळें ही ती मातशें ओपोज जाता न्हू ते गव्हर्मेंट हे न्हू ते सगळें टेस्ट केलें दिसता डॉक्टरान सांगली ते कांय जालें ना ते गेले हालीं थोडी चोळटे आतां ती बरी आहा ते मागीर वयल्यान घोरपा वयली चोय ही टेस्ट म्हूण सापोज हांव तर भायलें आसूं ना न्हू ती थिंग पडटा आहली
शेतां बी ती कोण आसो ती मुज बोलेरी तिंगे येयली आती तू नेबर हाय कोणा कोण भायर नाय तो आतां पावस सोडनो कोण भायर नाय आनी जाणा पावसाचे कोण भायर सोनाय आनी एक्चुअली हांव पासून भायर सोनासलें हांव भायर ते दोस बेश्टे भायलें अशें चोय आतां ती आतां कितकोन पडो जाल्यार एक पास मोटा म्हणजे पडो जाल्यार ते बाडे अशें कोन्न हें जाता हांव नाको देवान म्हाका आनी खरें म्हळ्यार न्हू जेन्ना हांव सकाळीं उठोत तेदो न्हू टांगसान आमगे आसो तेदो न्हू म्हाका तितू दीस जाले म्हाका हितू हें जाता आनी एक टेस्टमनी आजी मुगे घोवा चोय सकाळीं कितें जालें केन्ना तेका तो एडिसोन वचपाचो हें कोत्तालो फोनार रावता तो मेडिकला लागो आनी तेगे ऑफिसान केन्ना फोन लागना ती लागल्या पासून ती फोन काणाय हांवें म्हळें तूं भिनाका फोन आयज कोर फोन आनी तेका डेट दिलोली 16 वचपा म्हूण जॉयनींग तेणें कळ्ळें आनी हे फोन मुखार गेलो तो रेंजी लागो मुखार गेलो आमी भिनाका फोन लागोल म्हूण सोदमान तूं तें चोयनाका कितें जातोलें अशें म्हळें आनी हांव थिंगार न्हू रावलें आनी हांवें तांकां स्टार्ट केलें मुगेलें आनी तो फोन घेयना आनी हांव खरें म्हळें रेंज मेळना आमगे हालीं वॉट्सॅपूय नेटूय चलोता आनी हांवें कितें म्हळें 2 कोरिंथियन्सान हांवें दोळ्यांनी पळोवंक न्हू पूण बावटान सोदमान दिता तें हांवें म्हळें सोदमान तुगे लागोल म्हूण अशें म्हळें 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 5 वर्स 7 मिन्स हांवें तें हें केलें म्हळें सोदमान मेळ म्हूण तुका फोन लागोल खरें म्हळ्यार तेगे मॅडमीन न्हू जायतो वक्तान फोन घेयलो तेका सांगिल्लें म्हणजे फाल मेडिकला वच आनी हें कोर आनी मेडिकला रिपोर्ट बी सगलें आपणाक सेंड कोर म्हूण हो म्हाका थिंगां रावन सांगोता लागोल प्रेज गॉड हांवें म्हळें प्रेज वोय आबा जेजू हारकान देव म्हणपा लागलो एक्चुअली तो फोन केन्ना कोत तेदो फोन लागनासलो आनी हे दिसा ती आम सकाळीं न्हू उठोन ती जे गुरुजी आसताय न्हू खरें म्हळ्यार मुगे लायफान हांव सदां म्हणटालें जेजू म्हाका यूज करपा म्हाका कितें कोर आनी एके फावट रोटा पासून सोगल्यांगे कितें म्हाका कितें अशें कोण मेळना कितें मुगे नेबर बीन न्हू तितू बिलीव कोनाय म्हाका दुसरी पूण टीचर अशें म्हणटा हांव बट देवागे उतो सांगपा आयज मुगे लायफान अशें कोन्न म्हणजे हांव देवा आर्ग दिता होली स्पिरिटा खरें म्हळ्यार हे भाशेन हांव दुसऱ्या अशें कोन्न तोर दीन हांव कोत म्हूण म्हणजे म्हाका हालीं देवागे उतो शेअर कोरपा प्रेज गॉड थँक यू जीजस Praise God. Thank you, Jesus. जेजू वांकडी Alifa, ऐक बाय. सो तूं आतां पयलीं तूं कांय देवागे उतराची ओळख नासलेली न्ही ना सिस्टर काय आसना वयता हांव सोगल्याक काय आसना म्हाका पूण ती ओळख तेदोन तुका मेळ्ळी ती गोडसाण तुका मेळ्ळी कळ्ळें हय तूं इल्लीशी गेल तूं ओग रावल ना हय सिस्टर सातेस्वासाव मेळना तूं सोदीत गेलें हय सोदीत गेलें आनी आनी देवान तुगे ती आस चोयली तूं आपणा सोदूं येत तें हय सिस्टर हांव रोटालें बसोन ओय आनी तो ताणें म्हणलें ओके बरें हा हांव तुका आनी तुका कांय ना तो तेगे प्लॅन कितें तूं पुजार करपाचो आपणागे मोहिमाक मोहिमेक कळ्ळें तेका तें जाय आनी तूं कोत तें काम चोयन ताका खुशालकाय भोगता ताका संतोष भोगता कित्याकू तूं सोदूंकूय वता आनी ती ओळख मेळटा ती तूं आपूण उजारूय कोत्ता तूं गेन म्हाका कित्याक पडला म्हूण ना ती बायल पडली तुवें म्हणलें ना अरे ताका दोतोरा घेवन व्हरया म्हूण तूं ओगे रावलें आनी तुगेलें म्हाका प्रॉमिस केलें तुवें देवा हुस्को केलो आनी तूं देवा गेलें चिंतपा लागलें आनी ते देवागे तूं कितें शिकोल तें तूं अप्लाय करपा लागलें आनी तो पावर तुजे भितर आहा तो ऑलरेडी काम करपा लागलो देवान तुगे ऑलरेडी तुका उजार करपा लागलो आनी कितू मायती काम केलें चोय ताणें कितू काम केलें आनी तूं एक पाट म्हणटालें सिस्टर मुको तें बरें जायना मुको बरें जायना मागीर तूं कितकोन स्टेप काणटू सिस्टरीचेर वो कोणाचे पातयेन रावलना तूं स्टेप 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 कोन्न आपणागे पावंडे चोडपा लागलें आनी तें देवान तुगे चोयलें कळ्ळें आनी तो आतां तुजे हातार दवरता आनी तूं कोत्ता तुजे बोगले तो चलोयता तुका चलयता आपणागे हातीन दोन आनी केदें व्हडलें प्रॉब्लेम आसूं हय सिस्टर आतां तुमगे सासपायगे देखून तो कॅन्सर जालो तेका आनी सोगल्यान म्हणलें तो मोतो तूं जाणा टेस्टमनी दिलोली आतां तेगे सोगले रिपोर्ट न्हू सिस्टर तो सोगले हातान तेगे रिपोर्ट एक रिपोर्ट नॉर्मल येता तो 78 वर्सांचो म्हणल्यार एक तूं सारको बेडाचेर सोगल्यांक दवरलें पूण हांवें म्हणून ना म्हगे डॅडी ऑलरेडी बोर जाला तेगे हे कॅन्सर बीन कांय ना लोकांक जायतें कोतालें तें तेशें कोन्न कोनाकाय आतां चोय तो भोंवता सोगलें कोता तेगे रिपोर्ट सोगले नॉर्मल येताय आतां
प्रेज गॉड. आमेन आमेन. आणि तो पावर फकत ते देवागे उतराचो, कित्याक देवागे उतर जिवीत कित म्हणटा ताका अलायव्ह एंड एक्टिव्ह, जिवीत लाईव्ह अँड सारखे हे आणि पॉवरफुल, जिवे आणि सोडसोडीत. सोडसोडीत. करेक्ट, यु नो. जिवे आणि आणि सोडसोडीत. ते एक तर आम्ही घेऊन रावली न्ही आणि ते पोतून उजार केले. सो देव आपण करता आपणांगे काम. आमचे स्ट्रेस दिना तो. एस्कोलास्टिकान काय बरं सांगिल्लें तेगे माजरा लागून ते वारी जाताले. तू कांच बी नाका, सगळे हांव जागेर घालता. तो काय न्ही तेका देशी डॉट पासून न्ही तो आमगे येदे व्हडले प्रॉब्लेम. तो सगळे आपूण जागेर घाता. आणि चोय अलिफा, सो ब्युटिफुल. तुझ भितर तुक कित दिसता? तुझ भितर तुक दिसना? वाव, होय सिस्टर. तो पावर देवान दिसना. आणि तुक भिरान दिसना आपणा देव थिंगा सदां सोडटलो. म्हणटालें सिस्टर म्हाका इंका तू तुका सांगलोचोय मुगे पयले कोण एश कोन हें कोन आतां मुगे एश कोन सगळे हेजी. आनी हांव वॉट्सएपाचेर न्हू सदां मुगे ते हेजे हांव घाता वर्ड ऑफ गॉड. आनी एश कोन तुमी कितें धाडटाय तें मागीर जाय जाल्यार कितें म्हणटाय आलिफात तूं बरें हें घात मुगो तेदो. मागीर हांव मागीर तेंकाय बी हें कोता अमके भाशेन तुमी हें कोराय तेगे उतर कितकोन आहा कितको ती म्हाका सांगताय वर्ड ऑफ गॉड म्हणजे अमके भाशेन जाला. आनी जाय जाणां न्हू मुगे ते चोयनूय बी आहा ते व्हिडिओ बी हांव घातां तेदो ते जाय जाणां बरें पड जाय जाणां हिलिंगूय म्हणजे तेंकां अशें कोन्न म्हणजे ती आतां बरी आहाय. अशें कोन्न रिपोर्ट तेंगे जायते जाणांगे ते रिपोर्ट ते खबर आसनासली न्हू. हांव घातां तेंकां शेअर कोतां होय वॉट्सएपाचेर. ना. आणि ते मुगडे दोन हांव कित कोतलें ते सगळे अशें कोन्न प्रेज गॉड. दुसऱ्यांगल्या वतमी हें कोरपा जाय न्हू सिस्टर बसोन रावन. सारकें आलिफा. आनी कितें जाणो, आनी धाकलेशें केलें म्हणटू सगळीं एकठांय जायन मागीर शिकताय. तुय पयलीं थिंगा आसलोलें पूण तूं शिकपा फाट रावल ना. तूं थिंगाच नॉलेज मेळटी घेवन ओगे रावल ना. तुका आनी जाय जालें, तुका भूक लागोली आनी तुका आनी तान लागोली आनी तूं सोदूंक गेलें पुतून वय ना. आनी तुका सोदीत तितुलें तो तुका बोरीत आहा आनी दीत आहा तुका. कळ्ळें? सेम थिंग एस्कोलास्टिका. ते उतर ना जाल्यार तेका वारी येतालोली, हुस्को जातालोलो. पूण ते उतर आहलो म्हूण ते उतरान पावर केलो तेजे भितर क्रिएट. तेका शांती हाडली. आनी कांयच तूं भिनाका. तूं शांतीन राव. तुका हांव पावयतां. तुगे सगळे प्रॉब्लेम हांव करतां. तो आवाज ताणें आयकिलो कित्याक तो पवित्र आत्मा ताचे भितर आहा. ते पवित्र आत्म्यागेली इगोज. ते हुंय वचूं आमी पवित्र आत्म्याक घेवन भोंवताय. आमी एकली नाय आनी आमी एकली सांडनाय. तो आमचे बारबो आहा. आमची भितर आहा. Yes, thank you, Jesus. Wonderful testimonies. Praise God. You know, आणि John उतर म्हणटा कोण शेअर करता टेस्टिमनी? आयज आमगे फ्लावी ना येल ना मस्ता. हॅलो हॅलो. हा जसिंता. म्हाका एक टेस्टिमनी दिवपा जाय. ओके प्रेज गॉड. बाबा फातिमा, can you share Baba screen? Sister, only New Testament, praise God. Okay. I don't know where is she's in bed. Okay. All right. Okay. New Testament. Encore Baba Fatima Gali John 15:16 Gali atanka. Okay. So आम्ही सगळी हिंग आहाय ती आम्ही काय काम ना म्हणून सिस्टर मारियाना पयला आपण वचना जाल्यार ती बेजार जातली म्हूण आमी हिंग नाय. हिंग आमी आहाय एक आवाज आमी आयकिला आनी त्या आवाजान आमकां हिंग आपयन हाडलें. Amen. एक उतर आमी आयकिला आनी ते उतर आमकां गोडसाण मेळ्ळ्या त्या उतराची. कळ्ळें? आनी कित केलां आमकां त्या आवाजान कित सांगिल्लें तें चोयाय. एक ते उतरान आमकां 15:16. सो तें देवागे उतर कित म्हणटा, तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना. चोयाय बरें कोन्न चोयाय आनी बरें कोन्न आयकाय आनी नियाडाय तुमी. ओके निना बंद कोत्ता. सो हांवें तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना. हांवें की तुमकां विंचून काडलें आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचे आनी फोडां दिवची. आतां आलिफान सांगिलां, एस्कोलास्टिकान सांगिलां तें कितें? तें फोड दिवप.
ओके तोगतात तसली फळां तोगतात तसली आयज असून हाली पिडा जाता तसली अशें म्हजे नावी बापा कडेन तुमी मागतात तितले तो तुमकां दितलो आनी पळय आतां आमकां कॅटिकूय बंक आतां आमी सगळे टेस्टिमनी आयकले आमी मागताय तितलें ताणें आमकां दिलां एस्कोलास्टिका म्हणपाक लागले मुगे माजर कितें जातलें हांव गेले जाल्यार त्या माजराक कोण चोयतलो माजरा चोयलें माजरा लोकांगे घराक वचपा नाका तो लोका देवान आपणागे घरा हाडलो थंय तोगताय तसो फळां आमगे देव मामूलो न्ही आमगे देव इल्लोसो न्ही आमगे देव चामटी न्ही आमगे देव भोवन दिता आमको दवरूं जायना तितू दिता आनी आमी ताजे पासून तितलेशें केलें तो खुशाल जाता प्रेज गॉड आतां तुमी समजला उगडास दर्याय हो स्क्रिप्चर पोतून वाचाय तुमकां विंचून काडलें देवान तुमी देवा विंचलो ना ताणें तुमकां विंचून काडलें आपणागे उतर आयकूंक आपणागे उतर शिकूंक आनी आपणागे उतर तुमगे जिवितां अप्लाय करूंक वाव सो ऑसम प्रेज गॉड ओके सो आनी कोण आहलोलो जासिंता गो होय. बाबा गेल्या वर्सांनी एक बायल ते कोविड जाल्लो म्हणल्यार तेंगे फॅमिली सगळ्यांक जाल्लो 4 जाण ती तर एकलो चेडो 3 चेडे आनी ती एकटी म्हातारी रावताली तर एकटे चेड्याचे मातशें कमी आसले आनी तो कित्याक लागून येयलोलो म्हाजे कडेन तो म्हणूंक लागलो मम्मीक एशें जालां आनी ते एडमीट केल्या खूब चड जाता तेचे म्हणून मागीर हांवें तेका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव तेका वॉट्सॅपाचेर धाडूंक लागलें सदां आनी ती मागीर बरी जाली आफ्टर 15 days ती घरा येयली 15 दिसां उपरांत आनी आत्तां तेणें 1 वर्सा उपरांत तो इट वॉज इन लास्ट मे जून तेन्ना मागीर आतां तो आमगेर येयल्लो चेडो तेन्ना सांगोंक लागलो आंटी तुवें ते देवाचें उतर दिलें आनी म्हाजी मम्मी बरी जाली आनी कितले तरी लोक आसले ते सगळीं अशीं येतालीं आनी मरतालीं सगळीं आनी म्हाजी मम्मी एकटीच जिवंत उरली तेन्ना प्रेज गॉड आनी म्हणून तो सांगोंक लागलो मागीर हांव त्या दिसाक म्हाकाय त्या सायडीन तेंच्या घराच्या सायडीन काम आसलें तर हांव गेल्लें तेन्ना तेचे मम्मीक मेळ्ळें तर ती खूब आनी खूब देवाक आर्गां दिताली सांगताली तूं हे वर्ड दिलें आनी म्हाका बरें जालें हांव बरें जालें इतलो लोक मरोन पडलो पूण देवान म्हाका एकटेकूच वाचयली अशें सांगताली हांवें म्हणलें म्हाका सगळें बरे भाशेन सांग म्हाका टेस्टिमनी दिवंक जाय मागीर तेणें सांगलें म्हणून आज ते देवाचे आभार मानूंक हांव ही टेस्टिमनी दिता तुमकां प्रेज गॉड जासिंता तुकाय तेंच सांगत हांव जॉन 15:16 हो पूण तुजे भितर कितें आहा तें तो जाणो दुस्मान तो तुका आडायन दवरता उलय नाका तूं आनी उलयता तूं तें उतर जाता तुका जायना तें पूण तुजे भितर पावर कितू आहा तो तुका कळ्ळें आतां होय तुजे भितर पावर कोण घालतो कळ्ळें जेजून गायलो आनी होली स्पिरीट आसा तुजी वरवीं पवित्र आत्मा तुजे भितर आहा तो कसो काम करता चोय तुजे वरवीं तूं कितकोन उजार करता मायटी इज आवर गॉड ऑल ग्लोरी टू हिम वंडरफुल ऑसम प्रेज गॉड थँक यू जीसस Sister Maria, yes Kathy yeah, I want to thank God. praise God go ahead thank you Jesus. सगळे वॉरियर हा सिस्टर God go baba go Yeah, Monday त्याचे न्हू हिंग वचपाचें आसलें माल्टा युरोप कंट्री okay सो रातचे 11 तांकां फ्लायट आलो 11:10 मागीर तो डिले जालो फ्रॉम गोवा टू बॉम्बे पूण मागीर एक हाफ एन आवर डिले जालो म्हूण मागीर थिंगासून ते बरे करून बॉम्बे पावले मागीर बॉम्बे सान इस्तांबूल मागीर तेजे लागेज बी सगळी बरे भाशेन जाली आनी लास्ट ते माल्टा थिंगा मागीर तेंचो एजंट ट्रू एजंट ते केला 2 जाण एजंटूय तांकां व्हरपाक सारको टायमार येयलो आनी सारके तेंगे एकोमोडेशन आसलें तांकां थंय तेणें पावयलें बरें जेवण बी
आणि तांकां ते देवाक अर्घ दिता आणि फर्स्ट टाइम वयता म्हणजे ताका भिरांत येयली लिक्वीड बी कितें व्हरोंक जायना बॅगान तशें म्हूण पूण म्हजे नीस म्हाका फोन करूंक सांगले तूं ताका दी पॅक करून दी तो म्हणटा नाका गायनाका हांवें म्हणलें पावतलें सगळें बरे भाशेन पूण हांवें ताका सांगूंक ना हांवें पॅक करून मागीर आपण चॅक केल्यार भायर मारता सांगतालो सगळें ताका हांवें पार्सल पॅक करून भितर रोप आसता तितून घातलें फर्स्ट टायम भिरांत येता न्हू पूण हांवें ताका सांगलें देवाचेर भार दवर आनी विजा देखून येवपाक जाय ते 3 months डिले जाले पूण म्हजे मागण्यांनी म्हणटा म्हजे भुरगे मामीचे ब्लेसिंग आहा जायते आपल्या तिगोय भुरगे म्हजे सारखे मामीचेर आसात आनी सगळे म्हजे भावार्थान ते म्हणटात मामीचे ब्लेसिंगान सगळे जाग्यार पडले आनी आतां एवढो फोन केल्लो आफ्टरनून आमी बरे भाशेन न्हिदले आनी उठून ताणें म्हाका फोन केलो आनी आमी बरे आहात आतां तेंचे फुडलें कितें करपाचें तो एजंट फाल्यां करतलो आनी कामाचे बी तो चयतलो ताका देवाक अर्गां दिता 3 वाजता जायतीं म्हजीं कामां जातात कित्याक हांवूय म्हज्या शेजाऱ्यांक वाड्यांक जाणट्यांक चड करून एकसुरी हांवें ताका हांव म्हजो आदार दिता जायतो Praise God, Kathy. Very good. चयता हांव तांकां कितें जाय तें हाडून दिता Very good. म्हाका सांगात कोण ना जेजू मुगे सांगात Amen. Amen. आर्या तूं जाणा आमची सिस्टर Praise God. Baba Kathy चोय तुझ भितर तूं ऑन फायर तूं Kathy तूं देवागे उज वाड आनी तूं ऑर्डिनरी न्ही आनी तूं भिकान न्ही तूं राजागे दू कळ्ळें आनी तो पावर चोय आतां तुका देवान तुजे भितर पावर घालतो तो कितकोन उजार करता तुका आनी तो तूं उजार करता दुसऱ्यागे काम करपा आनी तुगे काम तो कितकोन करता चोय Kathy एक मिनिट या तो तुगे काम कितकोन करता तुगे सगळें तो जाग्यार घाता की तातून दुसऱ्यागे प्रॉब्लेम सॉल्व करता वयव ना सिस्टर Praise God. व्हडले एक हे आहा प्रॉब्लेम रोडाचे प्रॉब्लेम आहा सिस्टर तुम्ही म्हजे पासून मागात आमी पयशे दिवन रस्तो घेतलो आनी ती आतां बंद केला आमकां जायते त्रास पडटा पूण आमी तिका कांय वायट करना आसून जेजू तुका जाय ते हांव मागता दीस रात हांव म्हजे मागण्या जावता Jesus is the way, the truth and the life. करेक्ट येस ते मुडीत Kathy भावार्थ कितकोन येता तूं तो रस्ते खबर चिंतिल्ली तुका हुस्को येता भारी येता तूं चिंतू लागता ते मनशा वायट कळ्ळें जोरी तुगे फोकस देवाचे वता जाल्यार तुका कितें जाता तुगे मन बदलता मनाची नोसोडणी जाता बाये ओके आतां तुका मारियान उतर दिलां तें देवागे उतर जेजू तूं म्हजी वाट ती वाट कितकोन जाता ती म्हाका खबर ना पूण तूं म्हजी वाट तूं म्हजें सोत आनी तूं म्हजें जिवीत जॉन 14:6 जॉन 14:6 ओके जीसस येसू तूं म्हगे वाट तूं म्हगे सोत तूं जिवीत म्हाका पडलो ना तें प्रॉब्लेम तुगेलें म्हगे प्रॉब्लेम न्ही आनी कितें या पयलेंचो या सो जेजू वाट तुगेली तो तुका वाट सोडना तो तुका कांटी घालपाना तुगे वाटेक वाट सोत आनी सो तूं आतां कितें म्हणटलें जेजू तूंच ती वाट तूंच तें सोत आनी तूंच जिवीत म्हाका ते बायलेको दुस्मानकाय करपा नाका कित्या तुगे पवित्र आत्मो ते बायलेची आहा लूक 4:18 सद्दां उगडास दर कळ्ळें जेजूचो पवित्र आत्मो ते बायलेचेर आहा तो मनीस कोण तुका त्रास करता ताचेर आहा आनी जेजूगे वाटेचेर आहा आनी कितें जेजूगे पावर जोनिना व्हॉट इज द नेक्स्ट वन गॉड्स फेवर इज अपॉन सर्वेस्पराचो आत्मो ते बायलेचेर आहा ते वाटाचेर आहा आनी सर्वेस्पर म्हाका अभिषेक करता समजलें Kathy सिस्टर ते तूं चिंत नाका वय तूं चिंत नाका ती बायल आपणा त्रास कोत म्हण तूं देवागे मनीस तुवें ते भाशेन चिंतपा जायना तो दुबाव जाता तुगे देवाचेर समजलें तूं चिंतीत जाल्यार तूं दुबावता तूं पावराची बायल तूं ऑर्डिनर न्ही तूं सामकी वयर तूं
राजागेली तू राणी तू प्रिन्सेस सो तुका भिवपा गरज ना भायर कळ्ळें देवागे उतर गे आनी उलयत राव आनी टांगसांनी उलय आनी तूं आमकां जॉयन जावना जाल्यार सकाळीं 5 प्रेज गॉड कांय भिवपा गरज ना ओके आनी तूं ताक जाल जाल्यार तुका ती कित म्हणटाय कोर्ट कित म्हणटा तें आयकूं नाका तूं आमकां फोन कर कोणाकूय जासीन फोन कर कळ्ळें पूण मनशागे उतर आयकनाका देवागे उतर आयक ताजे उतर उलयत राव उलयत राव आनी देवागे उतर सगळी वाट क्लियर करतलो ओके Thank you, sister. Beautiful. Thank you. Very nice testimony. God has blessed you. तुझे साबार बेसावान बोललो तुका. Praise God. आणि कोण हा? आता म्हाका तुम्ही सगळ्यांनी त्रासांक घाले म्हाका कोण रिकॅप करपाक तो खबर ना ओके सो आय एम सॉरी आज तुम्ही मातशे हात वयर काडे ओ जेलिना तुही रिकॅप केलो गो बाय हांव नो एनीवे आय एम सॉरी हात वयर काडटली सगळी प्रेयर करपा रिकॅप करपा आनी तो पवित्र आत्मा तुमचे भितर आहा तो काम करतलो तें काम करपा दियाय तुमी कळ्ळें आयज रिकॅप ना आयज ओवर टू सेनोरा आनी कोणागेल्यो टेस्टिमनी नाय जाल्यार कोण आहा कित सांगपा प्रेज जीसस सिस्टर मारिया प्रेज जीसस सेनोरा प्रेज गॉड सगळ्यांक तुमकां मागीर मोगाचो येवकार आनी तुकाय आणि तुकाय सगळीं कशी आसाय blessed, anointed, highly favored. Amen. हांवूय बी हायली फेवर्ड ब्लेस्ड अनॉइंटेड Amen. Amen. दुसरे स्क्रीन ओपन केला व्हिडिओ दिसती पडटा वय पडटा न्हू ओके मातशें लायट जाता गो होय हा डाग दिसता वय डाग तोंडाचेर दिसता काडून मातशें मातशें फाटल्यान वच Praise God. Awesome testimonies today. Jesus is so, Holy Spirit is so awesome. Yes. Amen. Praise God. आनी बरें दिसल म्हाका आमगे कोण जासिंता केती मुखार चल्ली म्हण एक एकलो मागीर अलिफा उलयता आतां oh there you Yeah, go yeah. gorgeous Alipha. Senhora Yeah. praise God Now it is excellent. yes येस ओपनिंग बरें दिसता केले आमी केले ओपनिंग ओके हय हय आमी बरी मुखार पावली म्हाका रावताली तुका फोन करताले सिस्टर सेनोरा ना कामा आसलोले आतां काबार जाला yes she had told me ओके yeah praise God और चल बाय कमेंट्स करूया हा ओके सो सिस्टर जॉन 10:1-3 घालता मातशें वय आमगे घालता फातिमा बाबा घाल रे बाबा चल जोनीना वाच बाय Yes. हांव तुमकां खरेपणी सॉत सांगता जो मेंढऱ्याच्या ओडपान दारांतल्यान न्हय पूण दुसरे वाटेन चडून भितर सरता तो चोर आनी नागवणो पूण जो दारांतल्यान भितर सरता तो मेंढऱ्याचो गोवडी ताका दार राखणो दार उगडटा मेंढरान ताचो ताळो आयकतात आनी आपल्या मेंढरांक तो आपल्या नांवान उलो करता आनी ताका भायर व्हरता आपल्या मेंढऱ्यांक भायर हाडटूच तो ताचे फुडें चलता आनी ताचो ताळो अडकता देखून मेंढरां ताचे फाटल्यान वेतात पोरक्या फाटल्यान ती वचनात पूण ताचे सोरशिनी ती पडून वेतात कित्याक पोरक्याचो ताळो ती अडकनात जेजून तांकां ही वपार सांगली पूण जे तो तांकां सांगतालो ताचो अर्थ तांकां मेळूंक ना
आर्गां जेजू Argan Jesus. मोगाच्या भावा भयणी जायते पावटी आमी आमचेच प्रश्न विचारतात. कसो देवाचो ताळो वळखपाचो, देव म्हज्या लागीं उलयता काय, हो क्वेश्चन येता न्हू आमचे भितर सगळ्यां भितर. सो जेन्ना हांव उतर वाचतालें पूण उतराची म्हाका समजणी नासली, तेन्ना म्हाका असले आनी जायते तरेचे प्रश्न मनांत आयले, म्हजेय बी येयले मनां असले जायते प्रश्न. एक दिसता की ते देव आनी म्हाका उलयतालो, हांव एक पातकी मनीस. दुसरो येयलो विचार, देवा ताळो वळखपाचें चिंतप म्हज्या मनांत हांवें सोडून दिवपाचें. कित्याक जायते पाटी ल्हानपणीच्यान आमी चयलें, मिन्स आमचे आवय बापूय वो जाणटी आमकां सांगताली देव फकत बीस, पाद्री माद्री आनी प्रिचर तेंकोडे देव उलयता आनी तेंकां देवा ताळ आयकोन येता. होय. जायते पावट जाता न्हू, तुमकांय जातालें काय म्हाका जाता मो खबर ना. जाता. उलय जाता. वय सिस्टर. आनी हांव हुंयी रॉंग आहल्यार म्हाका सारकें कोराय, ओके. हांवूय शिकता तुमचे बारबो. Amen. हांव म्यूट करता, तूं उलय. ओके. जेन्ना हांव ल्हान आसता न्हू, मातशें व्हड जातरी बी आवय बापूय म्हाका रितीरा व्हरताली न्हू, जेन्ना हांव व्हड जालें म्हणटरी हांव म्हजे खुद रितीरा वयतालें. सो तेदोण रितीरा वयता तेदोण मिन्स पाद्री मिन्स एशें कोन्न पयलीं वर्शीप मागीर हिलींग सेशन आसता न्हू, तेदो पाद्री म्हणटाय मिन्स कोणा हात दुखोता, कोणा आंग दुखोता, कोणाको चलपा जायना, कोणाक कसली पिडा आहा तेंकां देवान बोर केली. जायते पावटी एक पाट त्या मनशा नांव पासून काडटाय. सो हे कारणा लागून म्हाका दिसतालें की फकत देव मिन्स जे कोण मिन्स देवागे वावरां काम कोत्ताय, मिन्स देवागे राज्यां, सो तेंकां आयकोपा येता म्हणून. सारकें न्हू? होय. पूण हें म्हाका कित्याक दिसतालें, कित्याक म्हाका ओडोक नाहलो देवा उतराची, म्हळ्यार कोणें समजणी दिवं नाहलोली, नामू म्हज्या आवयच बापूयचो वो म्हज्या जाणटेल्यांचो गुन्यांव ना, कित्याक गोड समजून दितालीं आसतलीं पूण त्या टायमार म्हजे जे ओतमीक कान आहाय चोय, दोळे आहाय चोय, ते बंद आहलो आसतले. आनी आतां म्हाका कळ्ळां की एश कित्याक जाता, कित्याक मिन्स कित्याक आमकां दिसता की आमकां ना आयकोपाचें, मिन्स आयकोपा आमकां कित्याक येना देवा ताळो, वो आमी कित्याक वळखोनाय. पूण जेन्ना म्हाका कोट्टा की देवा मोगा खबर म्हाका नासलेली, पूण जेन्ना म्हाका कोट्टा देव म्हजो मोग कोत्ता, सो तें फर्स्ट म्हाका कळपा जाय देव म्हजो मोग कोत्ता. जेन्ना म्हजो कोणू मोग कोत्ता तो म्हाका मिन्स सगळें दिता न्हू, चोय आतां आमच्या भुरग्यां मोग कोत्ताय जायतीं भुरग्यांची वो घोवाचें, मिन्स आमी सगळें तेंकां आमकां आहा तितलें तेंकां दिताय, आमकां पासून उण करून तेंकां दिताय. पूण ही समजूण म्हाका नाहलोली की देव म्हजो मोग कोत्ता म्हणून. सो म्हाका दिसतालें मिन्स पयलो टायम न्हू तो जेजू येयलो, जेजून आमचे पातकां आपणाची गेली आनी मेलो, पूण बाकी म्हाका समजणी नाहली. पूण जेन्ना हांव 2019 जेन्ना देवा उतरां येयले आयकोपा म्हज्या कानार पडत रावलें, तेदोण म्हाका देवाच्या मोगाचो अणभव कळ्ळो. एक म्हज्या आनी देवा भितर मिन्स एक रिलेशन जालें. केश कोन्न जालें बायबल वाचून, ओके. बायबल वाचून ते उतरां समजून मेळ्ळी. आनी एश कोन्न मिन्स देवा मोगा आमकां ओडोक ना जाल्यार आमकां जायत पावटी चोयताना संदी मेळटा की आमकां फटोवपा. करेक्ट? देवा मोगा ओडोक ना जाल्यार. सो हेच भाशेन तो जायते लोकांक ह्या संवसारांत जायते लोकांक फटयता. एक पाट म्हणटा देवू ना, एक पाट म्हणटा देव तुजो मोगू कोन्ना. सो तेका लागोन देवान तुका हेसो रोचला, तुका गिरेस्तकाय दिलो नाय, तुका भुरग्यांक देण दिवं ना. हें सगळें तो रॉंग क्वेश्चन तेंच्या मनां घालता. पूण जेन्ना जाणा एकल्याक कोट्टा की देव म्हजे पासत कितू मोग कोत्ता आनी कितें तेणें केलें, तेन्ना देवा मोगाचो आमकां अणभव मेळटा. आनी
स्क्रिप्चर जॉन 10:3 लायन चोय जॉन 10:3 तो कितें म्हणटा म्हजे मेंढरे हे उतर आयकोतात सो ते मेंढऱ्याचो ताजो ताळो आयकोतात सो मेंढरे म्हळ्यार जी आमी आनी तेज आमी होय. ताळो वळखतात केश कोन तेज ताळो वळखतली ताच्या उतरांतल्यान होय तेजे उतरान सो जेन्ना आमच्या कानार तेज उतर ना आमच्या मनार देवा उतर ना जाल्यार आमी तेज ताळ वळखोपाक शकपाना न्हू ना पूण देव सदां उलयता करेक्ट न्हू देव सदां उलयता अशें ना की देव केन्ना उलयना आमकोडे देव सदां उलयता पूण तेज आवाज आमी वळखोपाक शकनाय कित्याक आमगे जे कान आसाय दोळे आसले पयले आसाय न्हू आसले ते सैतानान धांपून दवरलेले सो तेका लागून आमकां देवागे आवाज आयकोपा येयना देवागे आवाज वळखोपा येयना देव तर सदां उलयता सो हांव जेन्ना हांव मिन्स 2019 उतरां येयलें तेन्ना म्हाका एक हें आसली कितें म्हण डिजायर कळ्ळो ना म्हाका डिजायर आसलो की म्हाका देवागे आवाज जावो ओके म्हाका देवागे आवाज आयकोपाक जावो पूण तो केस आयकोपा तो म्हाका समजूंक नासलोली हांव म्हणटालें जेजू तूं सगल्यांको उलयता तूं मुगडाय बी उलय पूण जेजू फेस टू फेस केन्ना उलयना जेजू फकत आपणागे उतरांतल्यान उलयता आनी आमकां उतरांतल्यान केन्ना आयको येता जेन्ना आमगेलो आत्मो स्पिरीट आमगेलो आत्मो देवा उतर आयकोन स्ट्रॉंग जाता मजबूत जाता तेन्ना आमकां कळटा की देवागेलो ताळो वळखोपा आमी शकताय आनी हें देवागे ताळ आयकोपा आमकां समजिकाय कोण दिता पवित्र आत्मो ओके हांवें मागलें जेजू म्हाका डिजायर आसा तूं मिन्स तुजो ताळ आयकोपा वो तुजो तोर आयकोपा जाय जाण म्हणटाय देव आपणाको उलयता सो म्हाकाय जाय तूं मुको उलयलोलो आनी एक पाट हांव रावतालें तो फिजिकली उलयता म्हणून पूण तेशें ना देव फिजिकली उलयता देव फकत आपणागे उतरांतल्यान उलयता ओदोदा म्हणटाय न्हू आपण देवागेर उपकार चोयलो देवान आपणे अशें सांगलें तेजें सांगलें सो म्हाकाय दिसता म्हणून देव पूण हें सगलें रंग चिंतप आसलो म्हज्या मनान सो जेन्ना हांव देवा उतर म्हाका वळखोलें तेदोण म्हाका कळ्ळें देव फकत आपणागे उतरांतल्यान उलयता देवागे उतर म्हणल्यार देवागे आवाज प्रेज जीसस Amen. सो सुटकाचो 22:3 ते मोइजेसा जिलकुटांत मिन्स बर्निंग बुश दिसती पडलो न्हू सो तो स्क्रिप्चर मातशें घालता सिस्टर सुटका ओल्ड टेस्टमेंट जावपाना बाय घालपाक जावपाना ओके मुको हांव वाचिता ओके ओके मोइजेस जेत्रो आपल्या सासूबाईचे हिंड राखतालो हो मिद्यानाचो यादनीक आसलो एकदम तेणें आपले हिंडाक अरोण्याचे पयशिल्ल्या बागांत व्हेलो आनी होरेब हे देवाचे पर्वता विशीं तो पावलो थंय सर्वेस्पराचो दूत एका झिलकुटांतल्यान एका उज्याच्या आगट्याच्या रुपान ताका दिश्टी पडलो झिलकुटाक उजो पेटलोलो पूण तें लासो नासलें मोइजेसान म्हणलें हें कसलें दर्शण आनी तें झिलकूट कित्याक लासोना तें हांव वचोन पळयतलो मोइजेसान तें पळोवंक लागीं सोरता तो सर्वेस्परान पळयलो आनी झिलकुटा मोदें रावन म्हणलें मोइजेस मोइजेस मोइजेसान जाप दिली हो पळय आसा देवान ताका म्हणलें हांगा लागीं सोरो नाकाय तुज्या पांयाच्यो वाण्यो काड कित्याक तुमी आसा तो जागो पवित्र प्रेज जीसस सो आम पवित्र पुस्तक वाचून जाणाय न्हू मोइजेस अरोण्यात कित्याक पावलो तो तेणें मोइजेस
मोइजेस हिब्रू पूण ते इजिप्ता थिंगा ताका तो मिन्स ल्हान व्हड जालो. सो जेन्ना तेणें चोयलें की आपणागेले हिब्रू लोकांक इजिप्त लोक त्रास कोत्ताय तेन्ना ताज्यान तें चोवपा जायना जालें आनी ताणें इजिप्तकारां मारलो. सो तेका लागोन तो भियोन धांवन अरोण्यान पावलो. करेक्ट. पूण तेका मागीर थिंग देवान सोडूं ना. तेका थिंग काम मेळ्ळें की मेंढरां राखपाचें. सो जेन्ना मोइजेस मेंढरां राखतालो तेन्ना तेका दिसलें की एक झाड उज्यान आसता. ओके. अरोण्यान तर अरोण्यान म्हळ्यार एक डेजर्ट न्हू. डेजर्टां तर उज लागता झाडां नॉर्मली जायते पावट लागता. ओके. सो तें तेका सोदांचें दिसलें जेन्ना तें झाड लासतालें. पूण मातशे वोगतान तेणें चोयलें की तें झाड लास्ट खरें मिन्स उज पेट्टा पूण तें झाड कोरपोना. कित्याक उज पेटलो म्हणटकीर रोकडो कोरपोता आनी गोबर जाता न्हू. सो हें कित्याक कोरपोना तो विचार मिन्स चिंतूंक पडलो कित्याक लागून पालोना काय उजो. सो तेणें मातशें पयलें आपणा मना निचोड घेयलो. चॉयस केलें तेणें की आपूण वोसोन डिसिजन घेयलें की आपूण वोसोन चोयतालो कित्याक लागोन तें जिलकूट लासना. जेदोन देवान तेका चोयलो की मोजेसान एक स्टेप मुखार घेयला चोवपा तेन्ना देव आपुणू तेका उलयता की तो सांगता की हिंग बोगले येनाका हो पवित्र जागो. ओके. तुगे पांयां वाणू खाड म्हणून. सो जेन्ना मोइजेसा दिसलें तें लासना म्हूण तेदोन तें कळ्ळें हिंग कितें तरी आहा की मिन्स सुपर नॅचरल. आतां कोंकणीन भाशेन सुपर नॅचरल कितें म्हणटाय तें म्हाका खबर ना. तेका बारीकसाण जाता. सुपर नॅचरल कित्याक लासना. सो तेका दिसलें हें तरी कितें तरी अजाप आहा सुपर नॅचरल. सो तो चोवपा मुखार सोडलो. सो जायते पावटी आमकां सिस्टर मारिया म्हणटा मुखार येयाय. कोण वाचता, कोण प्रेयर कोत्ता, कोण रिकॅप कोत्ता. सो आमी मातशे भियेताय. आमी मातशे फाटीं सोत्ताय. पूण जेजू म्हणटा जेन्ना तूं एक पांयो मुखार घालतलो तेदो आपूण सगळो तुजे बारबो आसतलो. Praise God. Amen. Praise Amen. God. Very good Wow. example. Awesome. Awesome. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो जेन्ना फकत देव रावतालो की मोइजेसाचे आपणाचेर नदर केदों पडटली. सो जेन्ना मोइजेसा नदर पडली हें लासोना तें तेणें चिंतलें आनी आपूण डिसायड केलें तेणें आपूण वचोन चोयतलो तेन्ना एक पांय भायर गेलो तेन्ना देवान आपूण सगळो तेका आसमून दाखयलो आनी तेच केअर कोता म्हूण दाखयलें. तेणें सांगलें तूं हिंग येयनाका तुका पाणी काड कित्याक होली प्लेस न्हू थिंग वचों जायना. आनी जेन्ना देवा ताळ आयकलो आनी देवा चोयलो मिन्स देवा रुपकार चोयलो सारको लायट उजवाड तो भियेलो आनी तोंड सायडीन काडलें तेणें. सो आमी म्हणटा मिन्स जायते पावट आमच्या मनाक क्वेशन येता आसतलो आजून पासून उतरां आसोन इतलीशी आमकां चूक जाल्या आमकां दिसत आसतलें जेजू हांवें चूक केल्या म्हाका न्ही दिसना तूं तुगे ताळ म्हाका समजतलो वा वळखतलो. सो मोइजेसान केसो चूक केलोली. तेणें चूक केल्ली न्हू त्या जिवितांत. पूण तो भियोन धांवन येयलो आनी तेणें आपणा मनान बोगसण मागील आसतलें देवा लागीं. आनी देवान तेका बक्षिलो. देव तुका चोयना तुवें पयली पातकां केलोली ती तूं आजून घेवन आसा. देवा जाय फकत ती पयली पातकां तूं विसरोन आपणा बोगले येवन न्यू जिवीत स्टार्ट करपा. तुगे मन बदलोवपाचें आपणागे उतराचेर रावपाचें तें देव चोयता. सो देव मोइजेसा एक पातकी म्हणून सोडून दिना पूण तो जाता जाल्यार तो मोइजेसा बरें वयता आपूण जायन आनी तेका विचून काडटा इस्रायल पोरजे सोडपा. प्रेज गॉड. थँक यू जेजस. Amen. Praise God. सो मोगा भावा भयणीनो देव केन्ना आमकां भेदभाव करता. ना. इंग्लिश स्क्रिप्चर जाणा गॉड नेवर डू पार्शलिटी. ओके. सो देव मनशां मदें भेदभाव करना. तेका सगळीं मनशां एक सारकी. आनी जेजून तरी म्हणलां आपूण पातक्या खातीर येयला. बरो मनशां खातीर आपूण येवं ना पातक्यां लागून. पातक्यां देवा ओडोक मेळपा तांकां मोग मेळपा तेच्या खातीर आपूण आयल्या. Praise God. बरो आहा त्या मनशा दोतोर नाका पूण बरो ना त्या मनशाकूच दोतोरा गरज. करेक्ट न्हू. Mhm.
आनी एक एग्जाम्पल दिवपा दिसता म्हाका की जेन्ना आमी आवय बापूय न्हू आमची भुरगीं कितें चूक करताय कसले मस्त्यो करताय वो कितें करताय आमी सांगताय तें आयकोनाय आनी आपणाचें हॉर करताय तेन्ना आमी तेंका उलोयनासतना रावताय ना आम उलोयताय कित्याक ती आमगे भुरगीं न्हू आमी तेंच जायतो मोग करताय ते भाशेन देवा आमी तेगेली ल्हान आजून आमी व्हड जाले होरी वाडोन पूण आमी आजून ल्हान तेगे सुपुल्लीं भुरगीं सो आमी तेगे सुपुल भुरगीं म्हणून तो आमकां उलोयनासतना रावतलो ना न्हू आमी तर उलोयनासतना रावनाय आमच्या भुरग्यां कडेन जाल्यार देव उलोयनासतना रावतलो तेगे भुरग्यां कडेन तेणी कसली पातकां केल्यार ना ना भावा भयणू उलोयनासतना रावपा ना तो कित्याक तेणें आमचो मोग कोतमू आपणा एकल्या पुता धाडलो जेजू सो Amen. हिंग कळोन येता की जेजू देव आमचे आनी जेजू भितर भेदभाव करना म्हणून ना सो तो भुरगो तेसो आमी भुरगीं आनी जेजू आमगे इतलो मोगाचो भाव तेक नाका की आपणागे भाव भयणी हितू दूख हितू त्रास काडटाय हितू पातकां आसाय तेक आपणागे बापागे दूख पडोवपा जायना आनी तो म्हणटा आपूण वयता संवसारा आनी सगलें सारकें करता आपूण घेता पातकां सो जरी तरी देव आमचो हितून मोग कोता जाल्यार आमी पातकी पासून आसल्यार वो आमी देवा उतर समजना पासून आसल्यार आमकां देव सदां आमकां उलयता पूण फकत आमकां आयकूं येना ती आमी देवा उतरां समजूंक ना हालेलुया Hallelujah. Thank you. Praise God. सिस्टर साम 46:10 घालूं मेळटा ओल्ड मेळना साम ना ना जोनीना वाचतले जोनीना गो Psalms 46:10. 10 हय शांत रावात हांव देव म्हूण वळखून घेयात राष्ट्रामध्ये बोव वाडतो संवसारांत उत्पन्न उंचलो आमेन प्रेज जीसस सो हिंग कित सांगता देव शांत रावात आमी केन्ना शांत रावताय ना आमगे कितें आवय जेजू आपण आयज हें जालें आपूण आयज बरो ना आपणागे आनी कितें आहा आपणागे हें प्रॉब्लम आपणागे फाल्यां कितें जातलें आपणागे चेडूं आनी खूंय भायल्या देशांत शिकपा वचपा आहा म्हाका ही विजा जायी म्हाका ती विजा जायी सगलें म्हाका जायें आमी इतलीं बिजी आसताय की केन्ना एक शांत रावनाय एक जाग्यार बसनाय आनी शांत रावनाय सो देव म्हणटा शांत राव हांव देव म्हूण वळखोन घेयात कित्याक तूं शांत रावना ते जरी तर तूं शांत रावना जाल्यार तुगे तकले सुसेग मेळना आनी जेन्ना तुजे तकले सुसेग मेळना तेन्ना देव तुका उलयता जाल्यार पासून तूं कितें बरो येवजण तुज्या मना येताय जाल्यार पासून तूं शांत ना जाल्यार ते तुज्या मना येवपा नाय सगळे उचांबोडाय येतली आनी जेन्ना तूं उचांबोडायचे आहा तेन्ना तूं डिसिजन कितें घेता तें सदांच रॉंग जातलें कित्याक देव सांगता शांत राव जेन्ना तूं शांत रावता आनी ओगो बसून रावता तेन्ना तुका कळटा आपूण मिन्स तुवें जेन्ना डिसिजन घेता तेन्ना चिंतूं जाय हें देवा उतरा पोरमोणें वो जें हांव हें डिसिजन घेतलें तें म्हज्या फायद्या पडटलें एक मिनट आं प्रेज जीसस प्रेज जीसस प्रेज गॉड सो आमी देवागे उतर आयकूं येना न्ही आमी बोड करीत रावल समज आमकां तो आवाज कितको आयकूं येतलो तो जेंटल आवाज सो देखून तो म्हणटा शांत राव बी स्टील एंड नो that I am God. Praise God. राष्ट्रामध्ये बोव वाडतो Amen. Amen. Praise, संवसारांत उत्पन्न उंचलो praise Jesus. जेन्ना आमी तेजे उतर उलयताय तो जीव आहा ह्या संवसारांत Correct. Praise Jesus. आणि तो आवाज आयकप एकदम गरजेचो कित्याक संवसारांत जायत वस्त आहाय आनी आमी सारके बिजी आसताय त्यो संवसारागे आवाज आयकपाक पूण संवसारागे आवाज आयकत तेन्ना हांव बिजी आहा हें काम करपा जाय तें काम करपा जाय देवागे आवाज आयकपाक चुकताय आमी कित्याक मीस जाता आमकां
इम्पेशंट असता आम्ही, इम्पेशंट. करेक्ट, येस. जीसस. त्यापासून देव म्हणता न्हू, बी स्टील बिफोर द लॉर्ड, वेट पेशंटली. Amen. Amen. Yes. Amen. Praise Jesus, sister. So देव म्हणटा शांत राव. हांव जरी शांत रावल्यार म्हजें मन शांत आसतलें आनी म्हज्या जिवाकूय सुसेग मेळटलो आनी हांव देव कितें सांगता जायत पट आमकां दिसता न्हू, आमी केन्ना ओगी बसोन आहाय तेन्ना आमी कितें एक आमकां प्रॉब्लम आहा जाल्यार ते वयले आमी चिंत्ताय आनी तेन्ना आमकां बरी अशें करून सुचोवणेश येता. अशें करपा जाय आसलो हांवें, जेन्ना आमी कोणाकूय कितें वायट उतो दिलें आनी जेन्ना तूं एकटो आसता घोव रावन तूं बसोन चिंत्ता तेदो तुगे काळजांत दिसता आपूण तेशें करूंक फावनासलोलें तेका, सो आपूण वचोन तेका चूक मागतलो. सो हें दिसोता न्हू केन्ना होय. दिसता. सो जेन्ना केन्ना हांव म्हजे कितें हांवें अणभवलां, जेन्ना हांव केन्ना कोणाचेर थापता वो भुरग्यांचेर, तेदो जेन्ना हांव एक शांत बसोन आसता तेदो म्हाका दिसता हांवें बेश्टें केलें, हांवें बेश्टें तापलें. हुंय हांवें बेश्टें तेशें कोन्न केलें, हांवें करपा नाका आसलोलें. सो मागीर हांव नेक्स्ट डे कितें करता, वचोन हें मागता वो चूक मागता. सो जेन्ना आमी शांत बसताय तेन्ना आमकां देवागे आवाज आयको येता. सो चूक मागपाची वो दुसऱ्या मोग दिवपा हें कोण दिता? देवागेलो आवाज. देवागलो आवाज. सो होली स्पिरीट आमच्या काळजां कन्विक्ट कोत्ता की हें बाबा तो आमकां नॉलेज दिता, हें तुवें करपा नाका आसलें. सो आनी आमी तें वचोन मागीर बोगसोण मागताय वो चूक मागताय वो बोगशिताय. Amen. Amen. Praise Jesus. Praise Jesus. Sister Mark दिसता तो न्हू म्हाका, Mark Matthew 4 chapter 1, fasting temptation about Jesus. Mark or Matthew, sister? Matthew 4. Okay. तेन्ना देंवचारान जेजूक नाडचे खातीर पवित्र आत्म्यान ताका ओरोण्यांत व्हेलो. 40 दीस आनी 40 राती जेजून उपास केलो आनी त्या उपरांत ताका भूक लागली. आतां लागीं सरून नाडप्यान अशें म्हणलें, जोर तूं देवाचो पूत तर ह्या फातराचे उणें जावंक आज्ञा कर. पूण ताणें असो पोर्तिपाल केलो. पवित्र पुस्तकार बरयलोलें आसा तें हें, उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरां वरवीं मनीस जियेता. मागीर देंवचारान ताका पवित्र शारांत व्हेलो आनी देव मंदिराच्या कळसार ताका उबो केलो करून अशें म्हणलें, जर तूं देवाचो पूत तर हांगातां सोकला उडकी मार, कित्याक अशें बरयलोलें आसा, तुजे विशीं तो आपल्या दुतांक होवाडो दितलो आनी तुजो पाय फातराचेर आदोल ना जावं तो आपल्या हातांनी तुका उखलून दवरतले. जेजून ताका असो जबाब दिलो, अशेंय बरयलोलें आसा, सवरेस्परा तुज्या देवाची तुवें परिक्षा करूंक न्हय. ते उपरांत देंवचारान ताका एक भोव उंच दोंगरार व्हेलो आनी संवसारांतल्यो सगल्यो राजवटक्यो आनी ताचो दोबाजो ताका दाखयली. ताणें म्हणलें, सरपटून तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांव हें सगळें तुका दितलो. तेन्ना जेजून ताका असो पोर्तिपाल केलो, पयस सर सैताना, कित्याक अशें बरयलोलें आसा, सवरेस्परा तुज्या देवाक तूं भोसतलोय आनी ताची एकल्याचीच सेवा करतलोय.
शेकी देवचार ताचे सोरशिलो कोड सोडलो आणि देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागले. आमेन. सिस्टर Amen. 1 Amen. to 4 वयता मातशें. ओय. तेन्ना देवचारान जेजूक नाळचे खातीर पवित्र आत्म्यान ताका अरण्यांत व्हेलो. 40 दीस आनी 40 रात जेजून उपास केलो आनी ते उपरांत ताका भूक लागली. आतां लागीं सरोन नाडप्यान अशें म्हणलें, जोर तूं देवाचो पूत तर हे फातराचे उंडे जावंक आज्ञा कर. पूण ताणें असो कुर्तीपाळ केलो. पवित्र पुस्तकार बरयलोलें आसा तें हें, उंडयाचे वरवीं न्हय पूण देवाच्या थोड्यांतल्यान भायर सोदता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सो जेजू मनीस तेचो देव न्हू, मनशा सोयबान देव न्हू जेजू. सो ओय. जेन्ना तेणें 40 दीस आनी 40 रात उपास करून जालो, तेदोणो ताका भूक लागली. कित्याक जरी आमकां भूक लागता तशी जेजूकूय भूक लागली, तान लागली. सो जेन्ना जेजू भूक लागली म्हूण कळ्ळी, तो सैतान रोखडो ताका नाडपा येयलो. तेणें म्हणलें, होच एक बरो संदी जेजू नाडपाचो. आपूण सगळे आपणागे कितें आसा तें क्वेशन आतांच घालता जेजू. सो ही एक बरी संदी. आनी तेणें सांगलें, जरी तरी तूं देवा पूत, सो तेणें तें क्वेशन केलें, जाल्यार हे उत्तर हे फातराचे उंडी कर म्हूण. पूण जेजून म्हणलें, मनीस स्क्रिप्चर मातशें घालता. मनीस उंड्या वरवींच न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सोदता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. प्रेज जीसस. आतां समज आमी फास्टींग कोत्ताय, आमी फास्टींग कोत्ताय न्हू, आतां तरी आमी देवा उतर आहाय, पूण पयलीं जेन्ना आमी फास्टींग कोत्तालीं तेन्ना आमकां देवा उतर खबर आसलें, पूण आमी जायते पावटी कोरेजमा दिसांनी फास्टींग कोत्तालीं. सो तेन्ना आमकां जायते पावट येतालो न्हू क्वेशन येतालो, आवयस आज तर हें बरें आहा जेवण, सो कितें आयज एक दीस कांय जायना, तुवें नेक्स्ट फ्रायडे केलें जालो फास्टींग. सो हें कोण चिंतून हाडटालो मोना? देवचार. सैतान नाडपा रोखडो येतालो. ओय. सो तेका रोखडें खबर आसा तुगे कितें फेवरेट जेवण आनी त्या दिसा कितें फेवरेट जेवण कोणाकोड धाडून दिवपा जाय तो. कित्याक तो तुगे मोगा वयल्यानू येता न्हू, जी कोण लागशिल्लीं आनी मोगा मनशां आहाय तेंकोडे तो तेंचे वयल्यानू तो येता. सो ती मोगा मनशां कितें जेवण घेवन येतालीं आसतलीं आनी हांव तुका हितूरूच येतालीं, म्हाका जाल्यार येतालीं. तेन्ना सारकें हितून हाडटालो की टेम्पटेशन घालतालो, आयज आसती नेक्स्ट फ्रायडे करया म्हणून. पूण देवान जेजून तेश करूं ना. तेका खबर आसली आवाज वळखोवपा, जें हें आपणा सांगता, हें आपणा क्वेशन दिता तो कोण दिता, आपणा हें सारकें आहा देवा उतरा पोरमोणें ओ हें रॉंग आहा. सो जेजू तें रोखडें कोट्टा, हे आपणा मोना विचार दिता तो हो सैतान म्हणून. आनी तो स्क्रिप्चर उलयता, जेन्ना जेजू ल्हान आसलो तेन्नासून तो पवित्र पुस्तक शिकोन वाडलो. सो तेका लागोन तेका सगळे स्क्रिप्चर सगळे खबर आहा खूंय कितें आसा तें. सो तेका लागोन तेणें रिप्लाय केली की देव फकत उंडयाचेर जियेना, मनीस फकत उंड्याचेर जियेना, पूण जें उतर तोंडांतल्यान भायर सोदता उंड्याचे वरवीं न्हय पूण देवाचे तोंडांतल्यान भायर सोदता ते वरवीं मनीस जियेता. सो आमगे तोंडांतल्यान जेन्ना आमी भुकेन आसताय तेदो कितें उतर भायर सोदता, आवय म्हाका भूक लागल्या बेगीन काबार जाल्यार पुरो. सो हे सगळे टेम्पटेशन्स सैतानाले. सो सगळे टेम्पटेशन सैतानाले नडपाचे की तुका तो देवागेलो ताडो आयकोपा तो दिना जावपा तो तेश कोत्ता. तुज्या मनाक मिन्स क्वेशन हाडटा सारकें, आवय होरें मुको जायना. मागीर आमी तेगे इंद पडटाय, तेगे नाडण्या पडटाय आनी एक पाटी आमी जें करपा नाका तें कोत्ताय, जेवणूच सोड पूण दुसरी वस्तू पासून. पूण हे टायमार आम शांत रावपा जाय. जेन्ना एसो येता, एसो मोमेंट येता तेन्ना आमी शांत रावपा जाय. 1 मिनट देवान सांगलां की शांत राव आनी आयक, तेन्ना तुका आपणा ताड येतलो. जेन्ना तूं उत्सांबोड आसा तेन्ना तुका देवागे ताड आयको येयल्या पासून तुका ओडकोपाक कोडपाना. कित्याक तूं आबूज आसता, मन आबूज आसता. जेन्ना एसले वो केसले आमच्या लायफान विचार येताय तेन्ना आमी शांत रावपा जाय. जें हें हांव करतां तें सारकें वो सारकें न्ही.
तें दुसऱ्या हुशालकाय दितोली वो म्हाका हुशालकाय मेळटोली. हांव म्हज्या पासत चिंतता वो दुसऱ्याच्याय पासत चिंतता. जेन्ना तुज्या मनाक क्वेश्चन आन्सर मेळ्ळो की जें हांव कोत्ता तें दुसऱ्याक वायट जातोलें, सो तो देवागे ताळो, देवागे ताळो. जें कितें बरें सांगता तें देवा तोंडांतल्यान, देवा उतरां तोंडांतल्यान भायर सरता. सो ना तें आमगे चिंतप, जें कितें आमी बरें चिंत्ताय तें देवा गेलें, तें पवित्र आत्म्यागे चिंतप आमच्या मनान. जें आमी कोण दुसऱ्याक वायट चिंत्ताय तें सैतानाचें, कित्याक तो फिजिकली येवपाना. जायत पाट म्हाका दिसतालें की सैतान जेन्ना देवा टेम्पटेशन करूं येयलो तो फिजिकल येयलो म्हणून, पूण ना, तेणें तो मनांतल्यान येयलो. जेन्ना म्हाका उतरां समजून मेळ्ळी तेन्ना म्हाका कळ्ळें की सैतान मनांतल्यान येयलो. पूण देव जेजू तेगे ताळ बरो अडकोता, हो आपणा नाडपा येयलो म्हण तो म्हणटा की उंड्या वरवीं जियेनाय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं. प्रेज जीसस. Praise Jesus. सिस्टर मारिया कितें सांगपा सोदता? Praise Jesus. No. You carry on, Senhora. Praise Jesus. 1 minute. ना किती आमकां दिसा दिसपट्टी जायतीं प्रॉब्लेम आसताय न्ही, आनी आमी तीं प्रॉब्लेमां आमी सॉल्व करपा सोदताय. मुगे प्रॉब्लेम तें देवागे प्रॉब्लेम न्ही, मुगे प्रॉब्लेम हांव जाणा कितको सॉल्व करपा जाय. कळ्ळें? सो मागीर तें प्रॉब्लेम आमी सॉल्व करूं वयता तेदोन कितें जाता, वारी येता, दुबाव येता, भिरांत येता, तकली पिड्यार जाता आनी घुसपागोंदळ जाता सगलो. पूण उगडास दवरूंक जाय आमी, आमगे जेजू खुर्सार वचून त्या खुर्सार ताणें सगळें काबार केलें. काबार कित्याक केलें? आमकां शांती मेळपाक, आमकां सुसेग Oy. मेळपाक, आमकां पीस, सगळें आमकां ताणें बरेंपण दिवपाक सगळें आमगे वायटपण आपूण खुर्सार घेवन गेलो. कळ्ळें? आनी देखून जॉन 14:27 पीस बाबा तें घाली जॉन 14:27. सो तें तो कितें म्हणटा, शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तसली शांती हांव ती तुमकां दिना. तुमची काळजां उचांबळ जावं दिवं नाकात. कितें आतां चोय कॅथीन आमकां टेस्टिमनी दिली. ते तसो इल्ल्योश्यो वस्तूंनी उचांबडा येता, हुस्को येता, राग येता मनशाचो. कित्याक कोत्ताय ती हे भाशेन? तें मुगे जागो, हांवें पयशे फारीक केल्याय ताका आनी तो म्हाका कित्याक त्रास कोत्ता, आनी मागीर नाका ती उतर येताय. कळ्ळें? आतां आमी सगळीं देवागे उतरां आहाय, ती उतरां बंद करुया. ती उतरां म्हणपा सुवातेर देवागे उतर उलया. कळ्ळें? शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. जेजूगे शांती आमकां संवसार दिता ते भाशेन हांव ती तुमकां दिना. तुमचें काळीज उचांबळ करूं नाकात, उचांबळ जावन दिनाकात, सगळी भिरांत सोडात. कितें म्हणटा, सगळी भिरांत पड आहा ते भिरांती वयर हांव आहा, आनी भिरांत कुशीन काडपाक तुमकां हांवें पावर दिला. Amen. सो 2 Timothy 1:7 देवान तुमकां भिरांती पावर दिलो ना, भिरांत दिलो ना, पूण पावर दिला. कळ्ळें? सगळें सो हे भाशेन देवागे उतरा वरवीं तें सगळें पुसून काडपाक नियाळ करुया. एक पाट आमी देवागे उतर आयकताय, आमगेलें मन नवसरणी करुया मनाची. कळ्ळें? एक उतर पासून गेल्ली जाल्यार आमी घोट रावया त्या उतराचेर. Praise Jesus. 2 Timothy Sister बाबा, Mark 2 Timothy. 5:6 घालता. कित्याक देवान आमकां दिला तो आत्मो आमकां बिजूड करिना, पूण देवाचो आत्मो आमकां गोठायेन व्हरता. भाव भयणीचो मोग आमच्या काळजांनी वाडयता आनी आमच्यो वायट मोडावण्यो दबावंक शक्ती दिता. Praise God. Sorry Senhora, ते म्हणजे मना येयलें तू ती शांती आनी it was a nice teaching, very Carry nice. या सारकें सिस्टर. Yes. तो सारको जेन्ना उचांबळ आसताय तेन्ना. होय, आनी सदां उचांबड येता, दिसा दिसपट्टी येदेशे कामां लागून आमी उचांबड जाताय. आज एस्कोलास्टिका टेस्टिमनी
फ्लायट डिले जाली. कित्याक डिले जाली, कित केलें ते एअर इंडिया हें, ती एअर इंडिया तें, ब्ला 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 ब्ला. म्हाका ती उतरां गोरजी भायर. म्हणलें ती उतर गोरजे पुरती न्ही, ती उतर म्हणपा जाय म्हण न्ही, पण आमी नाका आसतना ती उतर उलोवन गेली. आनी मागीर चिंता अरे कित्याक दबाव घालता न्हू सिस्टर मारिया सोयतान Praise ते God. उलोवपा. Yes. Praise Jesus. Okay, over to you, Baba. Sorry. ना इट्स ओके सिस्टर मारिया. ना सांग उलय तूं मुखार तशें कांय ना. No, no, you continue, Ray. मार्क 5:6 घाल सिस्टर. Mark 6:5. 5:6 सारखा हा तू घाल ते 5:6. 6. Verse 4, 5, line 6 न्हू. पयस थान जेजू पळोवंक तो धांवन आयलो. वाच सिस्टर तू. Go आखे ahead. फुल Maria. वाच सिस्टर आखे फुल वाच वाचून वाच. Go, Maria. पयस थान जेजू पळोवन तो धांवन आयलो, ताच्या मुखार सरपटलो आनी व्हडले बोब मारूंक ताणें म्हणलें, जेजू बोव व्हडल्या देवाच्या पुता, म्हजे कडेन तुका कसली काम आसा? देवाचे तुजे लागीं हात जोडून मागता, म्हाका दोगडाय नाका. Praise इतलें Jesus. सिस्टर वाजू. ओके सिस्टर. ओके इट्स ओके इतलें पुरो. सो हो मनीस आम जाणाय न्हू ताजेर देवसार बसलोलो. सो तो हेज्या चेन्यान बांदपासान पासून बांदून दवरल्या तो सुंटालो आनी लोकांक वायट करूंक धांवतालो, मारपा धांवतालो. पूण जेन्ना तेणें जेजू पळयलो, पयसून पळयलो तेणें, बरो पयस आहलो तो. सो तेणें चयलो जेजू येता तो आनी तो आपोण जावन धांवून गेलो आनी जेजू सरपटलो आनी तेणें नमस्कार केले. आनी मागीर म्हणलें व्हडल्यान बोब मारून म्हणलें जेजू बोव व्हडल्या देवाचें पुता. तेक हें रेवलेशन जेजू बोव व्हडल्या देवाचें पुता आमकां कोण दिलें काय? बापान हें दिलें. बापान दिलें. सो तेगेले जोरी तोरी तेका मिन्स वायट आत्म्यांनी कॅप्टिवेट केलोलो, बांदून दवरलोलो जाल्यार तेजे भितर पवित्र आत्मो आहलो. पवित्र आत्मो तेका सांगता, जेजू देव सांगता तेका की तेका रेवलेशन दिता की हो आपणागेलो पूत. सो तेका लागून तो धांवून वयता. तेका एक आवाज आयको येता देवागेलो की हो आपणागे पूत म्हूण. सो तो धांवून वयता आनी तो म्हणटा बोव व्हडल्या देवाचें पुता. पूण थोड्या वक्तान तेगेले मायंड चेंज जाता, तेगे स्वभाव चेंज जाता आनी तो क्वेश्चन कोत्ता म्हजे कडेन तुका कसलें काम आसा? सो जेन्ना क्वेश्चन कोत्ताय, केन्ना सजेशन येता वो क्वेश्चन येता, तें क्वेश्चन आमकां कोण दिता? म्हजे कडेन तुका मोन कसलें दिता. काम? वय मन दिता. सो हेजे कळपाचें की तेजे भितर दोन तेका आवाज आयको येताले. तेका समजून मेळना आहलोलो. तो सगळो घुसपा गोंदळ आहलोलो की आपणा भितर एक कितें जाता. एक वदां देवा नमस्कार केलो आनी एक वदां तो क्वेश्चन विचारलो. सो जेन्ना क्वेश्चन विचारलो तो देवसारान तेका मनांतल्यान दिलो. जोरी तोरी तो मनीस बोरना, आमी बोरना ह्यो कितें आहा ह्यो कोणाकू कितें स्पिरीट इवल स्पिरीट आहा जाल्यार तेन्नाय बी देव आमकां उलयता. पूण आमकां तो समजोन घेवपा आमकां अणभव आसना कित्याक आमी उतरां आसनाय. सो हे हितूंतल्यान पासून आमकां दिसोन येता की देव आमकां केन्ना सांडना. तेजो ताळो तो आमकां उलयता आनी आमी तेज खबर नासतना पासून एक एक पाट ताळो आयकोताय. ओके सो हे मनशाकूय तशें जालें. तो आहलोलो खरो पूण मिन्स तेका देवसारान हें केल्लो, कब्ज्यां केल्लो पूण तेका देवूय राखतालो. देवाचोय ताळो तेका आयकोपा येतालो आनी जेजू खबर आहली की हो मनीस थिंगा आहा. तो मनीस थिंगा आहा ते खातीर जेजू तेजे खातीर तो पलतडी केलो कित्याक तेका सुटका दिवपाक.
प्रेज गॉड. सो हितूंतल्यान आमकां कळोन येता की देव सदांच आमकां उलयता म्हणून, पूण आमी अडकोवपाक तयार रावपा जाय, आमी शांत रावपा जाय. प्रेज जीसस. Praise Jesus. Praise God. Praise Jesus. कंप्युटर स्लो चलता, सो तेका लागून तुमकां आनी सांगपा जाय. आनी कोणाक कितें एड करपा जाय? होय मातशें. जेन्ना सिस्टर जेन्ना तो जेजू भोव व्हडतो तो, यू आर द मोस्ट हाय गॉड, तातूंत सुबेर पावर आसा न्हू. Yes. होय. Yes. मोस्ट हाय गॉड. आमी प्रे करतना पत्त्यान बाय Jesus the most high God, by your wounds and stripes so and so person is all healed. Thank you, Jesus. We are Correct. calling most high God, not any other God, most high God. Praise Jesus. Matthew 16, 16 to 17 घालता. Matthew 16. 16 to 17. Okay. तेन्ना सिमांव पेद्रू असो उलोयलो, तू क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जाबाब दिवन जेसून ताका म्हणलें, सिमांव जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोख तमासान न्हय, पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगता, तूं पेद्रू म्हणगे खडप, आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलो, आनी तिचे जैत व्हरूंक हेमकोडाक लेगून पोतबी आसची ना. हांव तुका सुर्गीचो राज्याच्यो चाबयो दितलो. जें कित्याक संवसारांत तूं ना म्हणशी, ताका स्वर्गार देव ना म्हणटलो, आनी जें कितें संवसारांत तूं वय म्हणशी, ताका स्वर्गार देव वय म्हणटलो. Argan Jesu. So Jesu Pedro कोडे विचारता. ओके, जेजू पेद्रो कोडे विचारना तो आपले सगळे सिसाको विचारता. तेजे बरोबर सीस आसताले न्हू जेजू शिकोवन दिवपा वयतेन्ना. सो तो आपणागे शिसाको विचारता, तुमी आपणाक कोण म्हूण मानताय. सो तेन्ना पेद्रू ताका जबाब दिता की तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जेन्ना हो जबाब मेळ्ळो तेन्ना जेजूक कळ्ळें की हो जबाब पेद्रूक आपणागेल्या बापान दिला, कित्याक आपणागे बापान दिले शिवाय तेका हो जबाब मेळपाना. सो तेका लागून तो म्हणटा, हो तुका मिन्स आपणागे बापान जबाब दिला आनी तुजेर आपूण खडो बांदता. पूण मातशें मुखार गेलो जाल्यार ताणें एक 10 मिनटां वा 15 मिनटां टायमाचेर गेलो जाल्यार पेद्रू तोच म्हणटा की जेजू सांगता तेका की आपूण मिन्स खुर्सार मरपा वचपा आहा, हें सगलें आपूण करपा आहा. तेन्ना पेद्रू म्हणटा तेका, ना आपूण हें जावपा तुका केन्ना दिवपा ना. सो तेच टायमार पेद्रूय 2 भाशेन आवाज आयकोपा येताय, एक देवालो आनी एक दुस्मानालो. सो जेन्ना देवागे आवाज आयकोपा येता तेन्ना देवागे उतरां पोरमोण आसता, आनी जेन्ना देवागे आवाज न्हू सैतानागे आवाज, तेन्ना उतरां पोरमोण आसना. कित्याक जेजू येयलो की आमकां सगल्यांक सुटका दिवंक, आनी बापागे ओजोण आसली की आमकां सगल्या पदकां मेकळी करपा. सो जोरी तोरी बाप तेको एश कोन्न केन्ना उलोवपणा म्हूण जेजू खबर आसली, आनी तेका कळ्ळें की हो सैतान तेका उलयता म्हणून. पूण सैताना खबर ना की जेजू मिन्स इतू हें तो की तेका दिसता ओके आपुणूय शाणो, पूण तेशें ना. जेजू सगलें खबर आसता. जेजू कळ्ळें तेका की तो सैतान तेजे भितर आसा म्हणून, आनी तेणें तेका म्हणलें फाटीं सर सैताना म्हणून. सो एवरी टायम पेद्रूय एक मनीस आसलो न्हू, तो भागीवून नासलो पयलो जेन्ना तेणें आवाज आयकलो तेन्ना. सो ते भाशेन एवरी टायम आमकां देव उलयता. जेन्ना आमी प्रॉब्लमा आसाय, केद्दे व्हड प्रॉब्लमा आसाय, कितें आमी बरी नाय, तेन्ना आमकां देव उलयता. आतां एक एग्जांपलूच घेयाय, 1 Peter 2:24, by the wounds of Jesus we were already healed. ओके, हो स्क्रिप्चर आमी म्हणटाय खरें,
बाय द वन्स ऑफ जीजस वी वे हील्ड म्हणत रावताय बोन्ना तेन्ना. पूण जेन्ना आमगे दूख वचना तेन्ना आमचे भितर आनी एक क्वेश्चन येता, खरें हो स्क्रिप्चर म्हाका चलता काय, खरें हांव बरो जातो काय, इतलो व्हडलें म्हाका दुयेंस आहा. पूण जेजूगे उतर कितें सांगता की तूं स्वतान चल, सत इज ट्रूथ इज ऑलवेज देर. पूण हें फॅक्ट जें सोयबीक आहा तें चेंज जाता, पूण ट्रूथ केन्ना चेंज जायना. पूण आमकां तरी पूण सयतान आमचे मनाचे पेज हाडटा की हें उतर तुका चलपाना, हें तुका उतर चलपाना. जेन्ना तूं देवागे उतर म्हणपा लागता, बाय द वन्स ऑफ जीजस आय एम हील्ड, और आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट, सेटन सिकनेस हॅज नो पावर. जेन्ना तूं म्हणटा तेन्ना तुका दिसता की आपणा आनी चड दुखोवपा लागलें, आपणागे आनी दुयेंस चड वाडलें, आपण आनी कितें कोत्तलो आनी तुका बरी येता. आनी तुका एक पावट इतलें येता की तूं तें सोडून दिवपा शकता. तूं मागीर जरी तरी तूं एक सिस्टरीको कावन्सिलींग कोत्ता जाल्यार ते सिस्टरी सोडटा आनी दुसरे सिस्टरी फोन मारता. मिन्स एग्जाम्पल, ओके, तुमी कोण कोन्नाय तशें, पूण जे एग्जाम्पल की ते सिस्टरी फोन मारता आनी ते सिस्टरी सांगता आपणाचेर प्रेयर कर. सो जरी तरी तेन प्रेयर केलें जाल्यार तुगे प्रॉब्लम सॉल्व जातलें ना न्हू. तुज्या मना जो दुबाव आहा, तुज्या मना जो दुबाव आहा तो काडून उडोवपाचो, तो सयताना काडून उडोवपाचो. सो तो केस काडून उडयता तूं, जेन्ना तूं देवागेलें उतर परत परत आयकोता तेन्ना तुगे काळजां भावार्थ येता आनी तुका देवा मोग लागता. जरी तरी तूं आयकोना जाल्यार तुका उतरां समजूंक ना, तूं बेश्टें म्हणपा जाय म्हूण म्हणटा, बाय द वन्स ऑफ जीजस वी वर हील्ड. पूण ते तुका खरें तरी अणभव आहा वी वर हील्ड जाल्यार तूं केन्ना देवा उतराचेर दुबाव करपाना. ओके, मिन्स जिवितां येताय, प्रश्न येताय, त्रास येताय, दूख येताय, पूण तुगे रिलेशन देवाको इतू आसपा जाय, जेजू आपूण तूं म्हजो मोग कोत्ता आनी हांव जाणा तूं म्हाका केन्नाच वायट धाडपाना आनी वायट सयतानाचें. हो सयतान म्हणटा की तुवें धाडला, पूण आपूण जाणा हें सयताना वायट. तूं आपणा पासत मेला उरसार आनी तुवें आपणा ऑलरेडी सुटका दिल्या. जेन्ना तूं हो मोग देवा अणभवता तेन्ना देवागेली मोहिमा तुजे भितर येता. आनी तूं Amen. बेश्टो म्हणत रावलो म्हणून तें तूं केन्ना उतर फायद्या पडपाना, कित्याक तूं भावार्थान म्हणना, तूं देवा मोगान म्हणना, तूं एक बेश्टी मिन्स एशें म्हणपा जाय म्हणून म्हणटा, कळ्ळो ना. बेश्टें मिन्स पयले आम एक फोर्सान मिसा धाडटालीं ते भाशेन वचपा जाय म्हूण वयतालीं ते भाशेन आमी म्हणपा जाय म्हणून म्हणटाय देवा उतर. पूण तें हर मोगान हर भावार्थान म्हणल्यार तुका तें उतर सुटका दिता. प्रेज जीजस. Praise Jesus. Sister Maria, Yes, you can add, sister. praise Jesus. No, that's true what you said. Mudpa जाय म्हूण म्हणप ना, but आमकां देवागे उतर कितें सांगता in Romans 10, 17, 8 and 9, isn't it? काळजांसान आमी उतर तुका लागींच आसा, तुज्या तोंडांत आनी तुज्या काळजांत. हें Correct. उतर तुका देवाचेर भावार्थ धरूंक आपयता. तेंच उतर आनी तोच भावार्थ आमी पर करता. सो ते तोंडान उच्चारता ते उतरां पावर आहा, कित्याक ते उच्चारता, तूं आयकोता, तें तुगे काळजां भितर पावता आनी तें ऑटोमॅटिकली तुगे तोंडा भायर येता. Amen. तुगे भावार्थ मागीर रॉक सॉलिड जाता, घोट जाता सारको. Yes. Stronghold. बेश्टे मोडपा जाय म्हूण मोडपा जायना ते, कित्याक ते तुगे भावार्थ तुगे मोनान वचून जायना. सो ते उतरां एकदम पावर आहा, एकदम मोलादीक तें उतर. कळ्ळें? तें सारकें फावते मानान रेस्पेक्टान भावार्थान म्हणपा जाय आनी तेन्ना तुका दिसती पडटा सगळो पावर. प्रेज गॉड. प्रेज Praise गॉड. Jesus. Sister, Proverbs घालपा मेळपाना न्हू ओल्ड टेस्टमेंट. No. नासता. सो Proverbs 4, 1 to 4 मातशें कोणो वाचतली? म्हज्या भुरग्यानो, एका बापाची शिकवण आयकात. चीत दियात आनी समजिकाय कितें तें शिकात. हांव तुमकां दितां ती नीत शिकवण, पोरो घाली नाकात.
एका काळार हांवूय एका बापायचो पूत आनी म्हजे आवयच्या दोळ्यांनी एक अपूर्व भुरगो आसलो. तो म्हाका अशें शिकयतालो. हांव कितें सांगतां तें तूं काळजांत बाळगून दवर. म्हज्यो आज्ञा सांबाळ आनी तूं जियेतलोय. आमेन. Praise Jesus. So हिंगा आमकां देवा उत्तर कितें सांगता? फर्स्ट, म्हज्या भुरग्यानो, सो देव म्हणटा म्हज्या भुरग्यानो, एका बापायची शिकोवण आयकात. सो फर्स्ट वी हॅव टू हियर, आयकोपा जाय. पूण आयकॉल म्हणटरी चित दियात, पे अटेन्शन. करेक्ट. आनी समजिकाय कितें तें शिकात. समजिकाय जाणवाय. मीन्स जाणवाय. कितें तें शिकात. सो जेन्ना आमी देवा उतर एक स्क्रिप्चर आमी आयकोतात पूण तें आमची समजिकाय ना, तेजे आमची शिकोवण ना, जाणवाय ना, जाल्यार आमकां कितको कोट्टोलें तें उतर आमकां बऱ्या पडटा ओ बऱ्या पडना, वो आमी तें म्हणपा जाय म्हणून म्हणटाय. तेका लागून देव सांगता शिकात, चित दियात आनी समजिकाय कितें तें शिकात. सो जेन्ना आमी टिचींग आयकोताय ओ कितें नोट्स येताय थिंगा, जेन्ना स्क्रिप्चर शिकयताय तेन्ना आमकां जे काळजाक कितें बरें लागता तो स्क्रिप्चर आमकां कितें शिकयता तें आयकोपा, तें बरोवन दवरपा जाय. तें बरोवन दवरपा जाय एक बुकाचेर. सो जेन्ना आमी तें आयकिलें म्हणटरी तें वयता, पूण आमी जेन्ना बूक घेवन बरोयताय, one minute sister. Praise God. That's okay. That's okay. Praise Jesus. Yeah. सो जेन्ना आमी टिचींग आयकोताय तेन्ना तें आमी आयकोताय, एक पाट आमी आयकोताय, पूण जेन्ना तें आमी आयकिलें म्हणटरी दुसरे एक पाटी आयकोपा जाय. जेन्ना आमी दुसरे पाट आयकोताय तेन्ना आमी एक नोट बूक घेवपा जाय आनी तें बरोवपा जाय. जेन्ना तें आमी बरोयताय तेन्ना आमी सारकें आयकोताय कित्याक तें वर्ड टू वर्ड आमी बरोयताय. Yes. आनी जेन्ना आमच्या लायफान प्रॉब्लेम येता वो कसलें येता तेन्ना तें आमी यूज कोत्ताय. आमकां समजिकाय मेळटा, आपणा त्या टिचिंगाचेर एशें कोन्न सांगलोलें, हो स्क्रिप्चर एशें कोन्न यूज करपा जाय, एशें कोन्न म्हणपा जाय, देवा उतर उच्चारपा जाय. फकत मना तुगे प्रश्न दवरून रावपा जायना. जेन्ना प्रश्न येताय तेदो देवा उतर उलोवपा जाय. सो जेन्ना तूं बरयलां तेन्ना तूं तें सोदूं वयतलें. आपणा हें टिचींग आयकलो, आपणा थिंग तेंच सांगलोलें, तूं बूक ओपन कोत्ता तेन्ना तूं कोट्टा हें देवा उतर खूंय लावपाचें. सो तेका लागून म्हणटा पयलीं आयकात, चित दियात आनी समजिकाय घेयात. जोरी तोरी आमची देवा उतरां आमी आयकोनाय, आमकां समजोन ना, आमी चित दिनाय जाल्यार आमकां देवाचो आनी सैतानाचो ताळो वळखोपा भोव डिफिकल्ट जातोलें, मुश्कील जातोलें. सो तेका लागून जेन्ना तूं उतरांत आसता तुका देवाचो ताळो आयकोपा सोंपें जाता. पूण जेन्ना उतरां नासता तेदोणो तूं कन्फ्युजना आसता. तुकोडे सैतान चड उलयता आनी तुका देवा उतरां समजोणी थोडी आसता. सो ते खातीर जोरी तोरी आमकां देवा ताळो आयको जावो जाल्यार आमी देवा उतरां समजोणी आसूं जाय, बरोवपा जाय, शिको जाय. आनी एक एग्जाम्पल येता की आमी आवय बापूय न्हू, सो आमचे भुरगें जोरी तोरी तें न्हिदलां, एक रुमान न्हिदलां आनी आमी रांदताय, वो हॉलां आसाय, कितें उलोयताय आनी व्हडल्यान आवाज आसा, टीव्ही घायलो आसा. जेन्ना तो आवाज व्हडल्यान आसा पूण आमचे भुरगें रोट जाल्यार आमकां रोखडें दुसऱ्यांक कोणना पूण आमकां कोट्टा, तें बाबा बाय उठोलां आमचें. सो आमी धांवोन वयताय आनी चोवपाक गेल्यार होरें तें उठ्ठा. सो ते भाशेन देवागेलो ताळो आमकां आयकोपाक कोळो जाय. पूण तें फकत केन्ना कोट्टोलें जेन्ना आमी देवा उतरान, जेन्ना आमी देवागे रिलेशना आसतलीं, तेगे आख्खो बायबल न्हू, थोडीशीं उतरां मिन्स थोडेशे स्क्रिप्चर जे आमच्या काळजा लागताय ते बरोवन शिकोन आमकां खबर आसतली, हें देवागे उतर, हें देव आपणाको हे उतरान उलयता. आनी जें कितें आपणाक नेगेटीव मेळटा तें हे सैतानालें नाडपणाचें काम. सो
तेन्ना आमकां समजिकाय मेळटा. प्रेज जीसस. थँक यू जीसस. प्रेज जीसस. आनी तू म्हणजे जोरी आमकां उतोर जाय न्ही आनी आमकां केदें प्रॉब्लेम घेवन आमी थिंग बसताय तेगे आवाज आयकून तो तुमकां उलोवपाकूच जाय, सांगपाकूच जाय ताणें तो उतर दिता. पासेसान आयकून घेयाय कळ्ळें. आनी चोयाय तुमकां बायबल जाण जावपा नाका, तो उतर सांगतलो बायबल उगोवन वाचपा तुमकां. Wow. God. सो यू हॅव टू बी शांत रावाय आनी आवाज आयकाय आनी बायबल उगडलो म्हणटरी तो सांगत तो उतर उगोवन मागीर वाचाय. हें जाता पूण रावपा जाय पासियेंसान शांतीन देवाचेर रावपा जाय. आणि निमाण स्वातेर लास्ट स्क्रिप्चर आयसाया 44:26 44 to 26 जायना न्हू पूण वाचूं जाता. येस. Isaiah 44 to 26. What? Isaiah 44:26. 26 44:26. Okay. हांवूच म्हज्या सेवकाचे उतर थिरायता आनी म्हज्या दुतांच्यो येवजण्यो शार्ती पावयता. हांवूच जेरुसल्याक सांगता, तुजे भितर लोक रावूंक येतलो आनी जुदायाच्या नोगरान तुका नव्यान बांदून हाडटलो आनी गोठान जाल्ली जेरुसलेम नवें उबें करतलो. आमेन. प्रेज जीसस. सो हिंग कितें आहा, हांवूच म्हज्या सेवकाचें उतर थिरायता. आमी सगळे देवागे सेवकू. वय. जे कोण बिलीव कोत्ताय देवा उतर ते देवागे सेवक. ओके, जे कोण देवा जेजूक उतर सत मानतात. हय बिलीव कोत्ताय सोत मानता ते देवागे सेवक. आनी म्हज्या दुतांच्यो येवजण्यो शार्ती पावयता. सो आमी सेवक प्लस आमी दुतूय देवाले. सो तो आमगेली जे उलोयताय आजचो सिस्टर मारियान आतां एक भयणीन टेस्टमनी दिली. ओके, की आपणा प्रॉपर्टी लागून कितें इशू आहा, प्रॉब्लम आहा. सो सिस्टर मारियान तेगे एक स्क्रिप्चर दिलो. पूण आमकां कितें दिसता तो सिस्टर मारियान दिलो स्क्रिप्चर, पूण एक्चुअली ती सिस्टर मारिया दिना वो सिस्टर आनी कोण सिस्टर दिना, पूण देवा गेलो आवाज तो जो सिस्टर मारिया वयल्या तोंडांतल्यान उलयता. आनी देव कितें म्हणटा, जें आपणागे सेवका तें तोंडांतल्यान उलयलां तें आपूण उतर शार्ती पावयतलो न्हू, पावयता, ऑलरेडी पावयता. सो जेन्ना आमी सांगलें कोण सिस्टर ब्रदरान सांगलें हे तुगे लायफान हे प्रॉब्लम आहा, सो हो स्क्रिप्चर एक 50 पावटी मोड, दिसा 3 पावट मोडत राव, एक 8 दीस राव. सो तो जोरी तोरी स्क्रिप्चर आमी सोदां 8 दीस पासून 3 पावटी दिसा मोडत रावलीं जाल्यार आमी चोयतलीं की आमच्या जिवितान जें कितें प्रॉब्लम आहा तें ना. कित्याक देवान म्हणलां की आपणागे सेवका उतर आपूण शाती पावयता. सो तेजे आनी डावट ना. आतां मिन्स आतां हांव केन्ना कावन्सिलींग कोत्ता. ओके, सो कावन्सिलींग कोत्ता, प्रेयर कोत्ता, जी कोण पयलीं तेंकां देवा उतरां समजोवन दिता. फ्रॉम जेनेसीस टील 1 Peter 2:24 तेंकां समजोवन दिता. जेन्ना ती समजोली न्हू तेन्ना ती प्रेयर कर म्हणटाय. सो तेंकां प्रेयर कोत्ता एक टायम आनी तेंकां मार्क 11:22-25 तें उतर समजयता. कित्याक नेक्स्ट टायम तेंकां मागोन प्रेयर कर म्हणून तेंकां खूद करपा जाय प्रेयर. सो तेंकां हांव सांगता हें हांव तुका कोत्ता, पूण नेक्स्ट टायम जशें हांवें केलां तशें तुवेंय करपा जाय. सो जेन्ना प्रेयर कोत्ता तेन्ना तेंकां कितें प्रॉब्लम आसता न्हू, गोड तेंच हात वयर येयना वो पांय दुखनाय वो त्रास आर्थरायटीस आसता वो आनी कितें दुयेंस आसता. सो वो तेंकां आनी कितें आसता मिन्स इवल स्पिरिट्स. सो जेन्ना प्रेयर कोत्ता आनी देवा उतरां आसोता तेन्ना म्हज्या तोंडांतल्यान उतर येता की तूं देवागे गायांतल्यान ऑलरेडी बरो जाला. आतां तूं तुगे पांयो हात हालोवन चोय म्हणटा, तूं बरो जाला, तुका दूख ना. जेन्ना हांव मुगे हें देवागे उतर तोंडांतल्यान भायर काडटा पयलोच देव मुको उलयता की मिन्स तूं सांग तेंकां अशें तूं बरो जाला. सो तें हांव म्हज्या मनांतल्यान सांगना, पूण म्हज्या आत्म्यांतल्यान सांगता की तूं बरो जाला म्हणोन.
जेन्ना हांव उतर भायर काडटा तेन्ना देव म्हणटा की हांव म्हज्या सेवकाचें उतर तिरायता आनी तें शांती पावयता येवजण की तेणें सांगलां. सो जेन्ना हांव म्हणटा तेन्ना ती दुसरो मनीस जो कोण दुयेंसान आहा तो चॅक करता आसतना ना सिस्टर आपूण बरो जालो आनी दूख जायना. सो हें कितें देव सांगता तुम फकत फुडें सोराय आपणागे उतर उलोवयात आनी बाकी आपूण कोत्तलो. प्रेज जीसस. थँक यू Praise God. जीसस. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise Jesus. कोणागे क्वेश्चन हा किती ऍड करपा जाय? बरें केलां टिचिंग सेनोरान. Best होय केला. बरें Anointed. Anointed. होय Hallelujah. Thank you, Jesus. सिस्टर थोडे पॉइंट काडले जायते पाट आमकां क्वेश्चन आसताय न्हू होरे हें देवा उतरा पोरमोणे ओ हें सारकें न्हू. सो थोडेशे पॉइंट जे हांवें अणभवलाय ते हांवें काडले. ओके. सो Yes. जेन्ना आमकां कोणू मेसेज दिता, ओके, कोणू मेसेज दिता ते आम पयलीं चिंतपा जाय की तें देवागेले उतरा पोरमोण आसा, स्क्रिप्चरा वयल्यान आसा जाल्यार तें आम चिंतपा जाय. ओके. जरी तर तें देवागे उतरा पोरमोण आसा जाल्यार तो देवागेलो आवाज. आनी दुसरो पॉइंट म्हळ्यार जें आमकां देवा दिता तें आमकां हेल्प कोत्ता. हेल्प कितें म्हणटाय सिस्टर? आदार आदार. आदार. सो तें आदार कोत्ता. आमगे मिन्स आमकां शांती मेळटा. वो दुसऱ्या आमी दुखयताय दूख मेळटा. जें हांव उतर सांगता वो कोणो म्हाका उतर सांगलां तें म्हाका दूख मेळ्ळ्या वो खुशालकाय मेळ्ळ्या. वो जोरी तोरी तें उतर दुसऱ्या भितर दुस्पोट हाडटा. इंत म्हाका एक कावन्सिलींग कोत्ता एक सिस्टरी उगडास येयलो की तेका एक पाद्रीन सांगलो हुंय की तुगेलें जें घोर आहा न्हू तें सारकें ना, तेजेर कितें आहा सो तें तुका घोर मोडूं पडटलें आनी नीव बांदपा पडटलें. ओके. सो घोर मोडून नीव बांदपाचें आनी जरी तोरी तूं तें बांदना त्या पर्यंत तुगे फॅमिली त्रास जातले. Praise God. आनी तें घोर तेशें सोडलें आनी दुसरे कडेन ती वचोन रावली. आनी ते घोरा मागीर होली करूं आपयलें तेन्ना तो पाद्री म्हणो लागलो हुंय. पाद्री म्हळ्यार तो सैतान उलयता पाद्री मनांतल्यान. सो तो म्हणो लागलो हुंय जरी तोरी तें तूं घोर मोडून नीव काडना जाल्यार आपूण बेजार कोन्ना तें घोर होली कोन्ना. सो ती सिस्टर म्हणपा लागली कितें करपा हांवें म्हणलें तुका देवागे उतर कितें सांगोता? तुका देवागे उतर हें सांगता की हें घोर मोड आनी दुसरें काड म्हणून तुका देवागे उतर सांगोता की तुका सगलो पावर तुका दिला. तूं उलय त्या वायट आत्म्या कडेन तूं धमकाय. आनी जोय द स्पिरीट ऑफ लॉर्ड इन मी इज मच मोर ग्रेटर दॅन द स्पिरीट इन द वर्ल्ड. सो तूं केसले भिरांत आहा? सो तुका दिसोता ही ती मेसेज दिला ती सारकी आहा ओ सारकी ना. सो जायत पाट आमचेय पयलीं जिवितां अशें घडटा वो कितें कोणू आमकां आदार मागूं येताय तेन्ना आमी दुसऱ्या जेन्ना सांगताय तेन्ना आमी चिंतूं जाय तें दुसऱ्या मिन्स खुशालकाय दितोलें दुसऱ्यांगे रिलेशन बिल्ड कोत्तोलें वो रिलेशन मोडटोलें. सारकें सिस्टर मारिया? Correct. Yes. Praise God. Correct. सगळें उलयताय तें देवागे उतरा भितर उलोवपा जाय आमी. या ताचें उतर आसपा जाय तें बायबलां आसूं जाय. Praise God. हय सारकें. आनी तिसरे सुवातेर जेन्ना देवाचें उतर आतां समज देवागे उतर आत्मीक उर्बा दिता आमकां काय आमकां फकत मॅटिरियल ब्लेसिंग्स संवसारा ब्लेसिंग्स दिता तें तिसरें तें चिंतपा जाय. ओके. Yes. सो जेन्ना जेन्ना आमी दुसऱ्या सेवा कोत्ताय दुसऱ्या मिन्स बरोपण कोत्ताय आमी जायत पाट म्हणटाय की एसो आपणा एश प्रॉब्लेम आहा तेश प्रॉब्लेम आहा पूण जेजू कितें म्हणटा तुमी चिंतनाकाय आपूण जे सुकण्या आपूण जेवण दिता आपूण झाडां ओड कोत्ता तेंकां उदक आपूण दिता आनी तुमी तेंच्या परस आपणा व्हरती. सो तुम हें चिंतनाकाय तुम फकत एकूच चिंताय की देवागे राजा वयल्यान देवागे राज म्हणल्यार दुसऱ्यांक बरें कितको करपाचें आनी जेन्ना तुमी दुसऱ्यांक बरें कोत्ताय तेन्ना तुका आपशी आत्मीक ब्लेसिंग्स तुका येताय तुका आनी सोदूं वचोनाका देवागे राज. मॅथ्यू 6:33 देवाच्या राज्याचे नेमा पोरमोणें जिवन आनी ताकाच मानता तें करूंक
जावं दी तुमच्या मनांतलो व्हड हुस्को आनी ह्यो सगल्यो वस्तू तो तुमकां दितलो. प्रेज जीसस. सो जेन्ना कोणो टेस्टमनी सांगताय, ओके, टेस्टमनी सांगता आनी तेंच्या मनान ती विसरताय आमचें नांव घेवपाक कोणाचें, जाल्यार आमी तेंचे राग धरपाचो ना न्हू. सो आमी ते मॅटेरियल ब्लेसिंगा फाटल्यान वचपा जायना. आमी फकत स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग. तेण आपणा नांव सांगलें नाल्यार कितें जालें, आपणागे नांव देवान बरोवन दवरलो आसा बुकाचेर. प्रेज जीसस. सारकें न्हू सिस्टर? Yes, yes. Awesome. जायते फावटी येता असो क्वेश्चन घेवन देवसार येता, आवूच चोय तुवें तेका इतलें केलें, इतलें तुवें तेका हें केलें वायटांतून मिन्स तेका हेल्प केलो, आदार केलो, पूण चोयलां लास्टाक तेणें तुजें नांव सांगिलां. Correct. मनाचेर प्रश्न घालता देवसार. Praise Jesus. तेदो तुवें म्हणपा जाय देवान बरयलो हा मॅथ्यू 6:33 की तुका सगळें मेळटलें, तूं हें चिंतनाका आनी तुगे नांव देवान बरोवन दवरलो आसा. प्रेज जीसस. Praise Jesus. प्रेज जीसस. Thank you, Jesus. Praise Jesus. आनी निमाण स्वातेर म्हणटें जेन्ना आमी कोणाकू मेसेज दिताय, मिन्स मेसेज दिताय तेन्ना आमी देवाच्या उतरां स्ट्रॉंग आसपा जाय. डेली दिसपट्टे देवा उतरां आसपा जाय, शिकपा जाय, नियाळ करपा जाय, प्रेयर इन टंग्स करपा जाय आनी बरे भाशेन जिवीत सारपा जाय देवा उतरां पोरमोणें. जोरी तोरी तूं देवा उतरां ना जाल्यार तूं देवागेलें मिन्स तूं दुसऱ्या एडवायस दिवपा वचनाका. जेन्ना तूं देवा उतरां ना तेन्ना तूं व्हडली एडवायस दितलो, मनशां पोरमोणें एडवायस दितलो. तूं देवा उतरां आहा तेन्ना स्पिरिच्युअली दितलो, तुमीक एडवायस दितलो. सो आमकां वेरी इम्पॉर्टंट तूं कोणाकू डिसिजन सजेशन दिता जाल्यार देवा उतरां आसपाक गरजेचें आनी तें तोंडांतल्यान भायर काडचें न्ही, पयलें सादपाक चिंतपा जाय तें देवा उतरां पोरमोणें आहा जाल्यार. ना जाल्यार तूं तुजें तोंड बंद कोन्न, आमचें तोंड बंद कोन्न आमी मुगे रावपा जाय. प्रेज Yes, Lord. जीसस. Thank you, Jesus. येस, करेक्ट. Lord. आनी आमचे मिन्स जायते फावटी घरा बी अशें करून पर्सनल डिसिजन घेवपा वयताय न्हू आमी कोणाकू सांगना आसतना. सो तें एकदम सारकें न्हू. पर्सनल डिसिजन जेन्ना मिन्स काजार जाताय तेन्ना आमी एक जाताय देवा मोदें. सो जेन्ना कितें डिसिजन आसता भुरग्यां वयल्यान कित्या वयल्यान तें घोवा बायले कोडे डिस्कस करून तें डिसिजन घेवपा जाय. आनी तें डिसिजन तुका दिसता 50-50% आसतू तें सारकें आहा वो सारकें ना, तेन्ना जो कोण स्पिरिच्युअल फादर ओ स्पिरिच्युअल फादर आहा तेको वचोन तुवें सारकी गॅरंटी घेवपा जाय. हें बाबा आपूण दुसऱ्यांक दिता वो आपूण डिसिजन घेता तें सारकें. कित्याक स्पिरिच्युअल फादराको कित्याक घेवपाचें, कित्याक तो सदां देवा उतरां आसता. आमी तरी मातशें आमगे पर्सनल कामां मातशें टायम आसना. सो तेका तो कितें सांगता तें देवा उतरां पोरमोण आसतलें. ओके, आनी तेन्ना आमी डिसिजन घेवपा जाय. प्रेज गॉड. प्रेज God. जीसस. Thank you, Jesus. ओवर टू यू सिस्टर मारिया. Thank you, Jesus. Okay, बाबा कोण क्लोजिंग प्रे करता? जासिंता मुस्ता. होय हांव Okay. स्टार्ट करू. Yeah. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. ओ मोगाळा बापा जेजू क्रिस्ता आणि पवित्र आत्म्या, आम्ही हांगा सगळीं एकठांय जाल्लीं तुजें उतर आयकपाक. आमची भयण सिस्टर सेनोरा आनी तुजें उतर एकदम बरे भाशेन समजायलें. तिचे आमी उपकार वाटयता. काकूट सरा देवा, तुवें आमकां जायत्या आशिर्वादांनी भरल्यांत म्हूण तुका आमी सगळीं आर्गां आनी दिनवास दिता. जेजू, तूं जावन आसा वाट, सोत आनी जिवीत. तुवें आमकां तुज्या हाताच्या ताळटाचेर कांतोवन दवरल्यांत. तूं आमच्या मोदें आसता जेन्ना आमी तुज्या नांवान एकठांय जातात तेन्ना. अशें तुजें उतर आमकां सांगता बापा. तर आमी सगळीं तुजें उतर आमच्या जिवितांत वापरूंक तुजो आदार मागता. हें मागणें आमी त्याच जेजूच्या नांवान करता. आमेन. Amen. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.